मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतेरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरो दीस मागतां. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांगासर तुमी आयल्यात ह्या देव तेंपलाक आयच्या दिसा हो अर्द दीस देवाचें उतर आयकूंक, जेजू सवें कोर्सूंक, तुमच्या काळजाचे विनवणे घेवन, तुमची मागणी घेवन, तुमची तेसावां घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्यानो, हांगासर तुमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार बावडतान ताचे लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड दिलें. तुमकांय दितलो, तुमकांय खाली हातांनी फाटीं धाडना. आमची माई तशेंच हांवें हर एक फावटी सांगचें, मोरी माई तशेंच तिच्या लागीं मागता आसतना आमी म्हणटा तुज्या आश्राक दावुरलो, तुजी ससाय मागुल्लो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. आमची माय आमकां निराशी करना आनी खाली हातांनी आमकां फाटीं धाडिना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या विनवणेचेर मोरी माय आशिर्वाद घालतली. तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी, शांती आनी समाधान दितली. रेतिरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. सांगातच हांव स्वागत म्हणटा आमच्या मोगाचे पाद्रा फादर रिचार्ड कॉड्रस. आमी केदाळा आपेल्यारी व्हडा मोगान येतात, हांगासर येतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवे हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाव जॉन, हर एक सोनवारा येतात व्हडा मोगान. अर्गां होगळा सोलोन व्हरून आमकां मागोवंक उमो करतात, तांकांय स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्डाचे आसात, रेतीर टॅलिकास्ट करतात, तांकां स्वागत म्हणटा. मोगाच्यानो, तुमकां बरें मागता, देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu, Hoglap Jesu, Vandan Jesu, Mahima Jesu, Pranam Jesu. Hallelujah. 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 मोगाच्या याजक बापानो, देव बरें करूं. आमकां भोव अपुरबायेचो स्वागत तुमी दिला आनी तुमकांय मोगाच्यानो व्हरतो स्वागत आमी मागता. देवाची विस्तार आशिर्वादा प्रत्येक तरान आमच्या काळजाचे कितें दडदड आसा तो, कितें ते कळी ते वर्ते गोंदळ आसा तो सगळो संपूर्ण करच्याक सम्यान आमकां आपोणे दिलां. ही आपूण शेतां येवच्याक आनी तुमी तें आपोणे बऱ्या तरान घेतलां आनी वेळार तुमी आयल्यात. ह्या खातीर देवाक आमी आभार मानता. देवाची विस्तार आशिर्वादा खंडीत जावन तुमचेर वतला आनी देव आमच्या सांगत आसतना भियेवची गरज ना. तूं देवाक उलो मार, यिर्मयाह प्रवादीच्या ग्रंथान म्हणटा, उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 सगळे आमी उबे रावया. मोगाच्यानो, पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागोवन घेवया. पवित्र आत्म्याद्वारी जायते बरें म्हण आमकां जाला आनी पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या येण्याक आमी आयती जाता आसतना पवित्र आत्मो कितें करता? पवित्र आत्मो आमकां जाणवाय दिता. पवित्र आत्मो आमचें तें असलें कितें दडदड आसा तें खाण उडयता. पवित्र आत्मा आमकां वाट सारकी करन त्या वाटेची दिशेन तो आमकां चलोवंक बळ दिता आनी तसलो पवित्र आत्मो आमच्या सांगता सदांच आसा. सदां काल तो तुजे सांगता आसतलो म्हणलें जेजून आनी आमच्या सांगता तो सदांच आसा, पूण तो कार्यरुपी जावं दी म्हणून आमी आतां गावया. पवित्र आत्म्या तुरपे सागोरा आमचे तूं देवो आमचे तूं देवो सांगात आमी म्हणया. पवित्र आत्म्या तुरपे सागोरा आमचे तूं देवो आमचे तूं देवो पवित्र आत्म्या तुरपे सागोरा आमचे तूं देवो आमचे तूं देवो पवित्र आत्म्या तुरपे सागोरा आमचे तूं देवो आमचे तूं देवो लाभोय आमकां तुजी कृपे
संगता म्हणया लाभोय आमकां तुजे कृपे देणे बोळा दिकरामची अस्कची मोला देकरामची अस्कची बोळा दिकरची ने बोळा दिकरची संगत आम्ही म्हणया पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तू देव हे आमचे तो देवो रे कुटुंबांची कामी माया मोगान कुटुंबाची गामी माया मोगान ललेऊन मागता लाभय तुझी कृपा लाभय आमकां लाभय तुजी कृपा लाभय तुझी कृपा लाभय तुजी कृपा पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तू देव रे आमचे तो देवो रे वरून दैवी शेतान निस्वार्थ मोनान दैवी शेतान निस्वार्थ मोनान तेलाय आमकां आज जेसूच्या मोगान तेलाय आमकां आज जेसूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तू देव रे आमचे तो देवो रे एकूटम सो सदा स्वाडय सडय आमचो सदा सगळ्या म्हणया पोविस बाबानो आधार लाभय पवित्र बाबान आदार लाभय आधार तुसो लाभय आधार तुसो लाभय आदार तुजो लाभय पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तू देवो रे आमचे तो देवो रे पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तू देवो रे आमचे तो देवो रे आमचे तो देवो रे आमचे तो देवो रे हालेलुया 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 जदो हालेलुया आम्हा सर्वांच्या वरच्या विधा वाढलेले झाल्या आमच्या मगाच्या जेजू आमकां सांभाळ सम्या हयच्या सकाळच्या आम्ही आमकां सांभाळा सम्या तुझ्या वरच्या आशीर्वाद आमच्या तुझ्या आम्हाला रक्तान आमकां दोन काट सम्या जेजू मगळा बाप्पा चड आनी चड बाप्पा तुजो मोग करो चड आनी चड बाप्पा तुझ्या वरच्या आशीर्वाद मोग आमकां पाव कर हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सरण सर्मपान सोम्याचें बरेंपण आमी वाखाणटा मोगाच्यान सकाळच्या वेळा देवाकार गांदीवंक देवाचो उपकार वाडोवंक
ताची वरती खुशी करूंक आमी हांगा जमल्या. ताची खुशी करची म्हळ्यार सोम्यान आमकां दाखयल्ल्या वाटेर आमी चलोन वयचें. त्या खातीर जेजू आमकां कितें म्हणटा, हांव जावन आसा वाट. वाट म्हळ्यार कितें? तस्सू वाट, ताका दुसरी वाट ना. ताच्या लागीं गेले जाल्यार ती वाट मेळ्ळ्या बरींच. त्याच प्रमाणे तो म्हणटा, हांव जावन आसा सतांनी तिच्या जिवनांत जियो, आनी हांव जावन आसा जिवीत दिवचो जेजू आमचे. हांव जावन आसा उजवाड. पळया कितल्या पुरबायतरान तो सांगता, हे सगळे आमी आटापून आमच्या जिवनांत जियेल्या तर आमचें जिवन परजळशें जातालें आनी नव्या किरणांनी तें भरतालें. त्या खातीर आमी म्हणटा, आमच्या जिवनांत नवें जावं जाय. आमच्या जिवनांत आमी बरेंपण भोगूंक जाय. म्हळ्यार इतलेंच, आमचें जिवन परजळशें करचें. त्या खातीर जेजू म्हणटा, तुमी म्हजीं कार्यां मुंदारसून वचोन ती केल्ल्या देखून तुमी म्हजे सीस म्हूण वळखून घेतले लोक. केन्ना आमी ताचे बरी जाता आसतना, ताचे बरी आमी जियेत आसतना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाची स्तुती करया मगाच्यान. देवाची स्तुती करतना अपुरबायतरां आसले बंदर सगळे आमचे जावन निकळो पडटा. आमी पळयलां कंतारांत, आमी पळयलां पावल आनी सिलास त्या बंदरांत आसले. स्तुती करतना सगळे तांचे बंदड ते निकळो पडले आनी तो जैलार म्हणा लागलो, हें कशें साध्य जालें? तस जाल्यार देवाक म्हाका आराधन करूंक जाय. आनी त्या वेळार पावलो आनी सिलास म्हळें, फात्ये तूं आनी तुजें कुटुंब साल्वार जातालें. केन्ना जेजू वयर पात्यांनी दवरलो ताच्या लागीं येता आसतना साल्वार जातालें. आज आमचे कसले बंदड आसा, बांदपास आसात, जायते आमच्या थंय उद्वेग आसात. कित्याक आमचें जिवनूच आज उद्वेगाचें जालां. खंय तुमी गेल्यार, आज तुमी खंय उबे रावलो जाल्यार थंय येवन मनशांचे कश्ट ते सांगून म्हणटा आसतात. त्या देखून तांणी कित्याक म्हजे कडेन कश्ट सांगत जाय, तांकां दुसरी वाट ना म्हण आमी विचारूंक जायना. तांचे कश्ट ते उसारता आसतना आमी कान दिवन शीत दिवन आयकोवचें आनी देवा कडेन मागचें, हांचे कश्ट हळू कर देवा म्हूण. आनी त्याच प्रमाणे आज हांगा आयल्या तुमचे सगळे कश्ट आनी बनपास हळू करच्याक सोम्याच्या वरती आदारान सोम्याच्या नांवान स्तुती आमी करुया. मुगोचनो पान संको 27 गर्स बूक काडून करता सदां काळ जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो. आतां म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो, मोगण म्हाका विंगण धरता जेजू म्हजो. मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो. आतां म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो, मोगन म्हाका विंगण धरता जेजू म्हजो. गावया हालेलुया, 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 हालेलुया. गावया हालेलुया, 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 हालेलुया. ताळयो बढिया. परिगरागून केल्लो जेजू म्हजो, लाजराक जिवंत केल्लो जेजू म्हजो. पृथ्वीच्या पुताक जीव केल्लो जेजू म्हजो. म्हाकाय तुका जिवीत दिता जेजू म्हजो. परिगरागून केल्लो जेजू म्हजो. लाजराक जिवंत केल्लो जेजू म्हजो. पृथ्वीच्या पुताक जीव केल्लो जेजू म्हजो. म्हाकाय तुका जिवीत दिता जेजू म्हजो. गावया हालेलुया, 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 हालेलुया. गावया हालेलुया, 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 हालेलुया.
Hallelujah. कोडकारांक नितळ केल्लो Jesu mozo, मोण्यांक सैत बोलम केल्लो Jesu mozo, स्वता वाट जीवित जाल्लो Jesu mozo, बरो गोडी शेळ्यांक आपल्या Jesu mozo, कोडकारांक नितळ केल्लो Jesu mozo, मोण्यांक सैत बोलम केल्लो Jesu mozo, स्वता वाट जीवित जाल्लो Jesu mozo, बरो गवळी शेळ्यांक आपल्या Jesu mozo, गावया Hallelujah, 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 गावया Hallelujah, 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 Hallelujah. दर्यान वादळ थंड केल्लो जेसू म्हजो उदकाचेर सल्लो तो जेसू Jesu mozo, उर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो Jesu mozo, तिसऱ्या दिसा जीवन सल्लो जेसू Jesu mozo, दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेसू mozo, उदकाचेर सल्ललो तो जेसू Jesu mozo, उर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू Jesu mozo, तिसऱ्या दिसा जीवन सल्लो जेसू Jesu mozo. गावया Hallelujah, 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 गावया Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. Lord, Makari, Ishti, Zabariya, Chandala, Bala, 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 Bala. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करूया मगाच्यान समेचे वरते हजरपण आमी बघया समे आमच्या सांगात आसतना ताचें हजरपण आमी बघताना कितें सुवणेपण आमचें थंय आसचें ना कित्याक सोमी आमचें थंय ना जाल्यार मात्र तो खाली उरलो जागो आसतलो एम्प्टी स्पेस म्हणटा आमी केन्ना सोमेचें हजरपण म्हजें थंय जाता त्याच वेळा म्हजें थंय जाता ती बदलावण आणि म्हजें थंय भरता तें बळ आनी सकत आदार दिवचो जेजू आमच्या सांगात आसा उज वाडपी जेजू आमच्या सांगात आसा तसो आमकां ताचेर विश्वास दवरूंक आपयता त्या सोम्या सांगात एक जावया सोम्याच्या बळांत आमी बरया एक घडीभर ताका आपय म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हाका तुमचो सर्वस सांग ताका एक पटी आनी अशें सांगतना आमचे थंय कोस्टलोन गेल्लें तें बळ आमचे थंय आसलें तें निरासकपण आमचे थंय आसलें तें देस्परपण आमचे थंय आसलें बिदवळी आमचे थंय कसलीय दंडवण आसा ती सगळी पयस सरताली कित्याक सोम्याक आमच्या काळजांत एंट्री दिल्या जाल्यार दुसरो कोणाक थंय जागो ना आनी तसली एंट्री सोम्यान आमचे थंय घेतली जाल्यार संपूर्ण तरान सोमींत आमकां आदार दिता आमकां सांबाळटा आनी त्या सोमेच्या वरत्या आदारान आमी भरच्याक सोमींच आमच्या सांगाताची येता आनी तसलें बरेंपण घडच्याक सोम्या लागीं आमी बळांत एक जावया सोम्याच्या मेटांनी मेट दिवन मुखार सरोंक तसो आदार मागया आनी ह्या वेळा तेच गीत गायता आसतना तो आदार आमकां तो दिता वरत्या तरान दिता आमी विसरले तो केन्नाच ना म्हणना सोम्या कडेन मागलें ताणें ना म्हणना आमी मागलें त्याच वेळा दिता म्हण हांव सांगना अनंत तरांच्या रुपान तो आमकां दिता पूण ताच्या भुरग्यांनी विसरलें केन्नाच तो ना म्हणना कित्याक तेजे भुरगे ताच्या मोगाची
आमचो मोग ताणें केला तेचो वर्त मोग करणार जेजू आमच्या सांगात आसा मोग केल्लो जेजू आपल्या सिसाचो मात न्ही आमच्या हर एकल्याचो मोग ताणें यथेश्ट मापान केला त्या देखून त्या सम्याक आमच्या काळजांत आमी आपोवया तू सो मोग करता सोमिया वै सम्या अर्गां दिता या वर्त्या सोळ्या काळजा मनांतल्यान अर्गां दिता करता सोमिया तुका अर्गां दिता दुनिया तू सो मोग करता तुका अर्गां दिता मोसो सोमे मानून घेता तू सो मोग करता तुका अर्गां दिता मोसो सोमे मानून घेता मोच्या सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोच्या सोमिया मोच्या सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो सोमी मन मानो देता तुझी स्तुती गाता तुका अर्गां दिता तुझो सोमी मन मानो घेता हातो बानामी अर्गां देवी आणि म्हणया मोच्या सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मुजस्समिया मोजा देवा मुझे रचणारा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 सगळे आमी हळटार बसया मोगाच्या सम्याचो आदार आमी मागला सम्याक आमी उलो मारला म्हज्या सम्या म्हज्या देवा हें सदांच आमच्या काळजांत कित्याक सान फ्रांसीस आसीस आपल्या जिवनांत कांय व्हडलो शिकपी न्ही कांय चड नॉलेज ताच्या देनातली पूण ताणें ती आपणायली सम्यात हांव कित्याक तो म्हणटालो म्हज्या सम्या म्हज्या सर्व म्हळ्यार सगळ्यांच ताका ह्या संवसारांत आसलें कितें आसा तें सम्याचें जावन आसलें आनी सगळें तो सम्याच्या हातांत समर्पीत करून दितालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगेच्या भावान आनी भयणीनो कशें आहात तुमी सगळीं बरीं आहात वय जायते बऱ्या मनान तुमी आयल्यात देवाच्या वर्त्या आदारान आनी देवान आमकां दिल्ल्या वर्त्या बऱ्या मनान आमी हांगा आसा आनी आयच्या दिसा देवाचें वर्तेपण आपणावच्या खातीर आमी संपूर्ण तरान त्या सम्याक आमच्या देवाक आमच्या काळजा मनांत आपणावचें मात न्ही आमच्या जिवितांत हर एका घडये सांपावलन म्हणल्या बरी हर एका वेळार कळमीच नासतना तुज्या देवा कडेन
तूं माग विनाती कर. त्या खातीर जेजू कडेन आमी मागतना तो आमकां दिता. मात तें आमचें जिवन बऱ्या तरान मुखार सून व्हरूंक आमकां अवकाश दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक सवाल आसा मोगाचें न्हू, सिंपल सवाल तुमकां. आनी तें सवाल इतलेंच, सर उपदेशा पैकी जेजून अपुरबाय तरान ते उपदेश सांगत हाडून आमकां दिल्यात. ह्या उपदेशा पैकी आमी पाळूंक कठीण असो उपदेश खंयचो? कठीण उपदेश, व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉलो. हार्डेस्ट कमांडमेंट म्हणटा आमी. हार्डेस्ट कमांडमेंट खंयचो सांगात. म्हजें नांव व्यर्थ काडिनाका. ओके, ते आमकां ल्हान आसतना शिकयलां. मम्मी डॅडीन आमच्या माय बाबान शिकयलां न्ही की केदाळ आमी केदाळ म्हणजे देवाच्या नांव सांगता म्हण सांगता. त्या दाळा आमकां सांगलें नांव व्यर्थ काडिनाका. वय एक. दुसरें कोणी? आयतार सोन बग्यानपणी सांबाळ. तो इल्लो हार्डेस्ट जाला ह्या दिसांनी. पयलें नातुल्लो, ह्या दिसांनी हार्डेस्ट जाला. कित्याक की म्हळ्यार आमकां तेचे सकत कळीत ना. त्या मिसाच्या येवकारिसाच्या बलिदानाची सकत कळीत नातल्या देखून जायतो हार्डेस्ट जाला. आनी तो हार्डेस्ट जाता आसतना म्हजें काळीज हार्ड जातालें, म्हजें जिवानी हार्डेस्ट जातालें. तें आमी समजून घेवंक जाय. ओके, हे दोन उपदेश ताणें सांगल्यात. ओके, आनी कोणाची आन्सर आसात की? एका निजा देवाक मान दी, एका निजा देवाक मान दी. ओके, तो इल्लो सदान म्हणटाक आमी पाळटाव. एका निजा देवाक आमी मान दिता. कित्याक म्हळ्यार जायते जाण आमचो बावडता, आमच्या मालगाड्यान शिकयल्लो तो. आनी त्या बावडतान आमी भोव वापरबाय तरान जियेता. त्या खातीर आमी केदाळ म्हणच्या कोणीय तुमी कितेंय सांगा, एका निजा देवाचो आराधन करचें आनी एका निजा देवाक मान दिवचें मात्र तुमी म्हजे थंय बिलकूल काण व्हरोंक जावचें ना म्हणटा. कित्याक की म्हळ्यार म्हाका तो म्हज्या आवय बापायन दाखोवन दिल्लो आनी शिकयल्लो तो बावार्थ म्हजे थंय कडाकडी. त्या देखून थोड्यांनी कितेंय म्हणटा आसतना पयलें म्हाका राग येतालो मस्त. कोणें कांय सांगलें जाल्यार हांव थंय गेल्या फादर, हांव हांगा गेलां फादर, आनी तशें जालें फादर कितलो राग येतालो म्हाका. म्हजे जेजूक सोडून वेतात न्ही गे म्हण. आतां राग येना. आतां कित्याक म्हळ्यार थोडी परिस्थिती हांवें समजून घेतल्या. त्या देखून थोडे मनशांक येणें तेणें धांवता आसतना हांव मोवाळें तांकां समजयता. तशें न्ही तें ह्या प्रमाणे आसत जाय म्हणून समजोन तांकां पाटी हाडले उपरांत काल एकली आमच्या रेतीरेक आयिल्ली मोली म्हणली मुंबयची. ती म्हणा लागली फादर आमी पयलें नातिल्ले हांव फादर, जेजू लागीं नातिल्ले हांव फादर. त्या दाळ म्हाका कांय कळी जायनातलें फादर. जायते बॉम्बे पुजा हांव वेतालें हांव फादर, आमी गाडयांगर वेतालें हांव फादर. पूण केन्ना हांव पाटी म्हज्या बावडताक आयल्या फादर, त्या दीस जावन म्हाका इतलो संतोश भोगता म्हणा लागली ती काल. आनी कितें आसा ती बॉम्बे जावन आयल्या, ती मँगलोर आसा. आनी ती म्हज्या रेतेरीक मारोल आयिल्ली. ती काल म्हाका मेळोन म्हणा लागली थंय जावन आयिल्ले उपरांत तिचो उल्हास पळय, तिचो संतोश पळय. ती म्हणटा फादर खंय जाल्यार हांव वचोंक तयार. केन्ना जेजूचे वर्ते हजारपण तें आसता. त्या खातीर हांव हे रेतेरी धांवोन आयल्या. पर पाद्रपेच्या नव्याना कितें आयिल्ली. आनी ती म्हणा लागली म्हाका व्हरतो संतोश भोगता, व्हरतो संतोष भोगता वचो. बॉम्बे जावन आयिल्ली. तिणें कोणाच्या घरा वचोन सैऱ्या दैऱ्यांक पुरा मेळी येता आसले. ती म्हणटा म्हाका पयलो तो, म्हाका पयलो तो म्हळ्यार कोण? तो म्हळ्यार कोण? जेजू. ओके, निजा देवाक आमी मान दिवंक जायतीं जाणां सुखान हांव मान दिता आनी ताचें आराधन करता. आनी कोणाक हार्डेस्ट कमांडमेंट? ओके, आनी तुमकां क्लू दिता. 10 सोडया. जेजून दिल्ल्या कमांडमेंटांत खंयचो कश्टाचो? व्हेरी गुड. एकामेकाचो मोग करचो ही द हार्डेस्ट कमांडमेंट. पळया आमच्या लविना हांगा आसा. लविनाक आमचो सगळ्यांचो एकत्रितीर मोग करूंक कितले कश्ट आसात लविना? तितलें सुलाभ ना. हांव तसो मस्त मोग करता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोर कमिटी ते आसा, बर्डी आसा, ती सगळी म्हजी कोर कमिटी. आतां हांव जायतो मोग करता. कित्याक म्हळ्यार आतां लगभग 9 वर्सां रेतेरींत आसा, आराधनांत आसा, रेतेर दिवच्यात आसा. रेतेर दिवचे जाल्यार हांवें जिये जाय, आनी हांवें जियेलें जाल्यार म्हाका रेतेर दिवंक बारी सुलाभ, वय की न्ही? आतां हांव इतलो सुडाळ उलयता. कित्याक म्हळ्यार
हांवें तें प्रॅक्टीस केलां म्हज्या जिवनांत म्हाका उलोवंक सुलाब एखादो वेळा प्रॅक्टीस करिनातल्यार उलोवंक जायते कश्ट आसात मागीर उलयल्यार तुमी म्हणटात पाद्रबांगा सांगता मागीर दुसऱ्यान करता सांगतात की ना तुमी सांगतात की ना सांगतात आमी सांगता आमच्याच पाद्रबांगा हांव सांगता तुमी घाले हांव वचून आमचे पाद्रा बारी बरें म्हूण सांगता आनी तुमी मुणी झगडले जाल्यार हांव तुमकां सोडिना तुमी एक रफ वर्ड उलयले जाल्यार हांव कालच सांगून आयलो आमच्या पाद्राबांक तुमी अशें केलें जाल्यार हांवें म्हजी मर्याद काडून होगडोन हे जाय पडत म्हूण सांगलें हांवें ताका सगळे छप्पे कित्याक म्हळ्यार हांव म्हळें तुमी वचनात रे तरी हांव येता आनी म्हजी कम्युनिटी हांव सांगता वचोन पळया एकामेकाचो मोग करूंक द हार्डेस्ट तितलें सुलाभागी जेजू समोर व्हरतो मोग करूंक आमकां जाता पूण एकामेकाचो मोग करूंक तितलें सुलाभ ना मोगाचें न्हू आमी चिंता मात्र एकामेका केदना वरेक ती म्हजी आनी हो म्हजो तेदना वरेक मोग करूंक सुलाभ केदना ताणी म्हाका कांय उपराटोन म्हज्या विरोध केलें मोग करूंक सुलाभ आसाय पळया तुमी सांगा पळया सांगा हांव ह्या परिस्थितीक येवंक कितलो वदाडला वताय हांव वदाडला कित्याक म्हळ्यार हांवें कितें हांव सांगता तें हांव जियेना जाल्यार म्हज्या काळजांत एका तराचो बनपास एका तरेचें वाक्यूम म्हळ्यार एक खाली जागो उरता त्या खातीर हांव दीस वतना त्या खातीर हांव आज म्हज्या वडिलांक सांगता म्हाका दुसऱ्या मिनिस्ट्रीक धाडिनाकात म्हाका खंयच्याय दुसऱ्या मिसांवाक चड खंय मिसांव खंयच्या गांवांकी धाडा पूण म्हाका तें रेतीर प्रीच करूंक जाय या आमचे देवासांव परगटूंक जाय तसल्या जाग्यार धाडा कित्याक म्हळ्यार म्हजें जिवन बरें उरतलें ना तर हळटार मागीर हांव म्हणटालो कोणाकी सांगूंक आसा गाले हांव म्हाका जाय जाल्यार बरी जियोंक पळयतालो त्या देखून म्हाका 2-3 दुसरे मिनिस्ट्री म्हळ्यार मिसांव हांव विसरले हांवें म्हळें म्हाका खंय धाड पूण म्हाका देवाचें उतर परगटूंक लोकांक सांगात आसोंक लोकांक मेळोंक लोकांचे कश्ट आयकोंक म्हाका धाड तसल्या जाग्याक हांव धाडलो जाल्यार वचोंक तयार ना तर म्हाका प्रिंटींग प्रेसांत थंय बसून मॅनेजर काम कर हांगा इस्कॉलान बसून प्रिंसिपल काम कर म्हळ्यार हांव वचोंक तयार ना कित्याक एकच कारण म्हाका हेरांचो मोग करच्यांत व्हरते दादोसकाय आनी ती दादोसकाय आसतना हार्डेस्ट कित्याक तो आमी हर एकल्याचो मोग करूंक तितलें सुलाभ आसा की आसाय तुमकां सगळ्यांचो एकूच तरां मोग केलाय तुमी जालाय थोड्यांचो इल्लो चड थोड्यांचो इल्लो उणो ती म्हाका जायनातली आसा ती आमच्याच कमिटींत आमी पळयलें जाल्यार थोडे फावटी हांवें म्हणजे आतां तें इल्लें सेकेल हाडलां हांवें म्हणजे तुमी एका कमिटींत आसून तुमचे थंय ती दाळ येना तुमचे थंय ती मोळ येना तुमचे थंय तो हुस्को ना तर आमचें रेतेरी मंदीर कसलें काकुतीचें रेतेरी मंदीर म्हण खाली बोर्ड घालून घे म्हण सारचें त्या देखून आमी क्रिस्तांवां एकामेकाचो मोग करिना जाल्यार आमचे थंय कोण ना जेजू ना कित्याक जेजू न्हू तुमी पळयलें जाल्यार जो अंजल 13 अध्यायांत आपल्या संवसारांत मेकळो जावन ते मरण मरच्या पयलें ताणें कितें केलें आपल्या सिसांक आपोवन तांचे कालें गेलें पांय धुता आसतना ताणें कितें म्हळें जें कितें हांवें तुमकां केलां तें तुमी एकामेकाक करी जाय पळया पांय धुवचें म्हळ्यार तितलें सुलाभ ना कित्याक म्हळ्यार हांव येदोळो पिरगज ह्या जाग जावन आमी कापुजीन पिरगज ह्या जाग तुमचें बारी उणें थोडे पिरगज एका दयसीज एकच पिरगज आसचें आमकां त्या देखून आमकां ओट्टूक आमच्या प्राविन्साक लगभग 8 पिरगज आसात 8 पाद्रबांक मात्र अवकाश मेळटा पिरगज विकार जावं त्या देखून आमकां तें अवकाश मेळनातल्या देखून हेरांनी ह्या जाकांनी पिरगज ह्या जाकान पांय धुतना पळयलां मोगाचें न्हू थंय बसोन ते पांय धुवचें म्हळ्यार तितलें सुलाभ ना कित्याक एक ह्या जाक सीक पडलो आनी त्या वर्सा म्हाका ते पांय धुवंक मेळ्ळे आनी लिटरली तेन्ना म्हाका समजलें जेजून ते पांय धुता आसतना ताच्या सिसांचो कितलो मोग केल्लो तांच्या पैकी ताका विक्रीत करचो कोण आहलो जुदास आसलो ताका नेगार करचो कोण आहलो पेद्रू आसलो ताका दुभावान पळोवचो तूं तो पुनर जिवांत जावना जिवांत उठोना म्हणलो कोण आसलो तोमास
तशेंच तुज्या उजव्या दाव्याक तशें अशें म्हणल्यार जायते जाण आसा पूण जेजून हर एकल्याचे पांय धुले आनी ते पांय धुवचे म्हळ्यार नीज मोग करचो मोगाच्यान नीज मोग करचो अशें मोग करूंक सुलाब अशें हांव मोग करता म्हूण सांगूंक सुलाब पूण नीज मोग करचो म्हळ्यार ते रियल त्या थंय जावन उठचें आप बसले जावन वेचें आनी ताच्या पांया लागीं एक जावन ते पांय धुता आसतना तुका नीज याजाकपण म्हळ्यार कितें संपूर्ण कालतो आनी कालतें करचें हे आमचें क्रिस्तांवपण म्हळ्यार तें कालतो आनी कालतें जावचें त्या खातीर आमचें क्रिस्तांवपण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अरे देवा बारीत आवाज उणो जाला घडये घडये सांगचें पडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मसली बारी उणी जाल्या न्ही गे पूण पयलें मसली केल्ली आनी ताचें ऑयल कांय सर्क्युलेट जायना गे तकलेंत घडये घडये सांगचें न्ही मोगाचें न्हू तुमी येया आमच्या रेतीर मंदिर येवन पळया एक इज वन शॉट तांकां कळीत आसा पात्रांवान सांगलां आमकां त्या प्रमाणे पोरां कुटुंबोत्सवाक गेलो ताचे उपरांत पयले फावटी हांगा येवचें डिवायन रिट्रीट सेंटर कुटुंबोत्सवांत जस्ट गेलो मात अरावंड 550 लोक आसलो जस्ट प्रेज द लॉर्ड म्हणटाना म्हाका खुशी जाली देवा तांचो एक तो स्पिरीट पळय जाय मोगाचें हांव म्हळें वॉट ए मागीर सगळो ब्रदर प्रकाश म्हणलो फादर तुमी सांगलें बरें कोल एक स्पिरीट आसा फादर ह्या पोटी आयली सगळीं रिट्रिटियन्स पारी मोगाची आपुरबायची आनी जायती खालती म्हणा लागलो जायती खालती त्या देखून तांचे थंय तसो उमाळो आसा मोगाच्यान आमी गांठ गायऱ्या बरें आमच्यान दवर बसचें भितर बसचें ओकेच बसनाका ते हांगा आयिल्ले ते रमणी करा तुमच्या घरांनी कितें करतात ते तुमकां सोडलें पूण हांगा आमी देव मंदिरांत आसतना सगळ्यांनी एका मनाची एका काळजां जायचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केदाळे आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणटना हात इल्ले वयर सकयल करचे मोगाचे अशें रावले जाल्यार मागीर म्हणोंक जाता हाका ते बाताच्या गाद्याक दोर लायसता हमेशा it should become such a jovial people, wonderful people. ते जर तसलो स्पिरीट आमच्या थंय तसलो स्पिरीट आयलो जाल्यार आमी हर एकल्या परम एका MCC बँकाच्या ब्रांचाक गेलो मोगाच्यान जस्ट वचून बसलो मॅनेजर नातिल्ली ती खंय जावन गे आयली धांवन आयली तिचो एक स्पिरीट पळय आय रियली लायक्ड इट त्या दीस हांव म्हळें शॅम वॉट ए गुड स्पिरीट सांग पुरो त्या ब्रांचा तिका मॅनेजर करून गेला तसो स्पिरीट तिणें दाखयचें म्हणून आयली पाडा 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 म्हजे लगे आयली फादर तुमी हांगा आसा हांगा गेल्या बसल्यात भितर या फादर म्हणा लागली हांव म्हळें ना बाई हांव हांगा न्हू तूं येता म्हाका भितर येवंक जाय म्हाका टायम उणो आसा पूण ना फादर म्हणून मागीर आमी कितले चर्चे गेले आमच्या समज जस्ट चर्चे मात कोणाची खबर उलोवना आमी चर्चे मात आनी तिणें उलोवच्यो तो चिनोस म्हणून रियली वॉज एलेटेड हांवें सांगलें छा वी नीड टू हॅव पीपल लायक दॅट बँकात जावन तिचे सगळे ते अनुभव ती खंय वचून आयिल्ली कोत्ताय तुमकां थोड्या घरांनी ते लोन काण घेतात पळय मागीर ते भरिनात पळय 3 कंते जावन भरनातल्यार ती तांच्या घरांनी सकाळी फुडें वेता खंय ती म्हणा लागली फादर सकाळी फुडें गेल्यार मेळटात मागीर जाल्यार मेळनात फादर आमचे क्रिस्तांवांचे आसात पळय फादर तांकां ह्या मॅनेजरांनी 10 वरां उपरांत येवचें म्हणून कळटा त्या देखून ते घरांत आसना ताका हांव सकाळी पांत्यार तूं म्हणल्या बरें ताच्या घरा भागल्यार आसता फादर म्हणा लागले हांव म्हळें पेटे सोडिनात घेवन पेटे सोडल्यार गेटी भायर रावन टाका 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 मारचें फादर म्हळ्यार नेबर्सांनी पुरो पळयतात ते मॅनेजर आयलो म्हणून ताका वेगळी गेट काडटात खंय ते पळया थंय तो हुरूप मोगाच्यान तसलो आसा जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागीर बांदण बिणो तसलो एक हुरूप आमच्या थंय आसल्यार तुमचें जिवन इतलें अपुरबायचें जाता त्या खातीर हांव सांगता हांव एक्सपिरियन्स नासतना तुमकां कांयच हांव उलयना बुकीश नॉलेजीन हांव केदाळ उलयना कित्याक म्हळ्यार हांवें तो अनुभव सोडला त्या देखून हांवें म्हणचें म्हाका त्या लायनी जावन तुमी खाडी नाकात कित्याक तो संतोश तो उल्हास म्हजे थंय भरला सोम्यान तो म्हजे थंय जावन नापय संवचो नाका हेरांक तो दिवच्या खातीर हेरांक तो दिवच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया द हार्डेस्ट कमांडमेंट इज टू लव वन अनदर व्हेरी डिफिकल्ट तो तितलो इजी ना लव वन अनदर म्हळ्यार विदाउट एनी रिजर्वेशन कांयच मतीन दवरनासतना हर एकल्या सोय म्हजो मोग केलेसो म्हजो द्वेश केलेसो म्हजे थंय दुस्मान काय मांडलेसो म्हाका खीळ करून उलयल्लेसो
म्हाका म्हजें नाका जाल्लें सांगलें असो आनी म्हज्या वर्त्या तरान म्हाका सहकार दिल्ले असो थोडे केल्यासय मोग करूंक तितलो इजी ना. त्या देखून द हार्डेस्ट कमांडमेंट इज दीस लविंग युअर नेबर. तुज्या नेबराची तुज्या शेजाराची या तुज्या भाव भयणीचो मोग करूंक तितलो. आमच्या 2 भाव भयणीचो मोग करूंक आमकां कितलें कश्ट जाता. आनी तशें आसतना आमी माग जाय त्याच जेजू कडेन. त्या खातीर जेजून म्हणलीं उतरां पळया मोगाचें न्हू तुमकां आतां तुमच्या मुखार दवरता. जुवांवचो वांजेल चॅप्टर 15 वर्स 21 वर्स. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी बायसन वचोन फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या बाप नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपदेश. तुमी एकामेकाचो द्वेश करा. द्वेश करा म्हळां वगेत रावल्यात तुमी. हां ह्या बायबलान द्वेश करा म्हणून बरो ना. तुमी मागीर जाय जाल्यार पेन्सिलान बरयचें पडटालें. एकामेकाचो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा. पापा फ्रांसीस कितें म्हणटालो, तुजे थंय जायती व्हडली डिग्री आसा जावंक पुरो, तुजे थंय जायती जाणवाय आसा जावंक पुरो, तुजे थंय जायती उठण आसा जावंक पुरो, पूण तुजे थंय हेरांचो मोग ना तर कांयच फायद्याचें ना. देवाक तें फायद्याक पडना म्हणा लागलो तो. देवाक तें फायद्याक पडना. त्या देखून मोगाचें न्हू शिक्के आमी पळोवया. आज आमकां जाणवाय जाय गी, जाणवाय जाय गी. जायते वटेन आमी कित्याक हें करता गे म्हळ्यार एकामेकाचो मोग करचें सुकता गे म्हळ्यार आमकां खरी जाणवाय ना, खरी जाणवाय ना. त्या देखून हांवें तुमकां सांगलें 9 वर्सां रेतेरीच्या जिवानांत आयिल्ल्या उपरांत इल्लें 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 म्हणल्यार बरें हांव वळसल्लो जावन आज आपुरबाय तरान म्हाका हर एकल्याचो मोग करूंक जाता. आनी तातूंत तोंडपडी इल्लो सुकोन पडना म्हणा परफेक्ट ना 100% म्हण चिंती नाकात. तोंडपडी मागीर इमिडियटली म्हाका जागवण जाता. ओ हांवें अशें करूंक नजो. हांवें हेरांक सांगलां एकामेकाचो तुमी मोग करी जाय, कोणी ती जावं दी म्हण. दुस्मान म्हण ना, दुस्मान म्हण आमकां लेखूंक ना. आमकां क्रिस्तांवांक दुस्मान म्हण आसोंकूच नजो. कित्याक त्या खातीर जेजून म्हणलें ताचो मोग करा म्हणलो अर्थ दुस्मान आसोंक नजो. ते तुजे इश्ट आनी तुजे वर्ती मोगाचे म्हणल्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमकां जाणवाय भोव गरजेची. जाणवाय कोण दिता? हां करेक्ट करेक्ट. जाणवाय कोण दिता? देवातावन ती येता. कित्याक आमकां जाणवाय जाय पळया? कित्याक आमी मागलेले जाय? वाय शूड वी बी द अनॉयंटेड वन? केदाळा म्हणच्या तुमची मागोवणी होगडोन घेनाकात, तुमचे अनॉयंटमेंट होगडोन घेनाकात. कित्याक आमकां जाणवाय जाय जाय? कित्याक आमी मागलेले जाय? जाणवाय कित्याक आमकां जाय जाय? कित्याक जाणवाय? परीक्षा बरोवंक UPSC, KS, OET, IELTS. आं एक पयल्यान पयलें आमकां जाणवाय जाय आमच्या समस्यांक परिहार कोणा मुखार सोदून काडूंक? देवा मुखार सोदून काडूंक. आमच्या समस्या परिहार आमच्या थंय आसो तात्कालीक शाश्वत परिहार देवा मुखार. ती जाणवाय आमच्या समस्यांक पळया कसली जाणवाय गे म्हळ्यार आमी समस्या येतना आमी खंगाल जाता, चंचल जाता, विश्वास उगडता, आमी देदेस्पर जाता. तेन्ना तुका जाणवाय जाय जाय हांवें देवा लागीं वच जाय, हांवें देवा लागीं वच जाय. देवा लागीं कित्याक म्हळ्यार म्हजे लागीं काल गे ह्या पोर म्हण दिसता इतली तरणाटी चली आयिल्ली बॉम्बेच्यान न्ही तिका आपण हाडल्या म्हज्या लागीं. येवच्या पयलें म्हाका कांय एक ताणें एक्सप्लेन केलें. हांव सड्ड उलोवंक वचों. हांवें म्हळ्यार पुरो बाय तें येवं दी म्हजे लागीं. मागीर हांव पळयता. हांव घेताळा येरांनी सांगलें आयकोवचें उणें हांवें जस्ट म्हाका चूर जिश्ट म्हणल्यार पुरो आयलें. हांवें म्हळें आतां फादर तें फादर हें बाय तुमी सांगा नाका तें हांगा आसा न्ही म्हज्या मुखार तें सांगोन दी म्हळ्यार एकच सांगलें ताका बाये जाणवाय देवान दिल्या तुका, फटी मारी नाका, सच सांग आनी तुका कोणूच सांग गोमट्या दोरी घालून वयर वडीन.
हें आमी पयलेंच समजून घेवचें. तुमच्या भुरग्यां कडेन उलयतना मोगाचें न्हू बरें उलय. आतां जायते विडियो येतात तुमी पळयतात तापावत आसा पेरंट्स आनी भुरगीं ओठ्ठू जावन जियेनात. ह्या जागांकय एडवायस दिल्या थोड्यांनी कळ्ळे एडवायस कोत्ताय ते आमी करयत. ह्या जागांक मात करचें म्हण कांय गरज ना. ह्या जागा एडवायस वडिलांक आवय बापायक आनी भुरग्यांक युवा थिंग ओट्टू घालून उलया म्हणून. ओट्टू घालून उलयोंक तुमी घरान आहा ते घरांत भायर आसा ते. आतां आयका घरा ओट्टू घालून उलोवचें वय ते केदाळे सेमिनार आसतना ताका तर राखचें म्हण कांय गरज ना. आतां ती आई इलेक्शन म्हणूंक लागलें तिचे कडेन उलोवंक बारीक कश्ट फादर ती पूर्ण पटी मारता फादर सगळें पटी मारता फादर. हांवें पळयलें मुखामळ पळयता हांव सादारण म्हाका मुखामळ रीड करता हांव आनी तितल्यार हांवें म्हळें पटी मारनाय म्हणून तो पटी मारी नाका मारता जाल्यार मारी नाका सच सांग. ते ताका एक उपाय सोदून काड. विदीन 3 मिनिट्स मोगाच्यान जें कितें ताणी म्हाका व्हडलें सांगिल्लें विदीन 3 मिनिट्स. लास्टाक तुमी पळयलें जाल्यार हांव तूं कन्फ्यूज. हांवें म्हळें मये आनी तूं कांयच तुजी चूक ना न्ही कांयच तुजी चूक ना न्ही. तें म्हाकाच पळोवंक लागलें. ताका बारी सरप्रायज म्हळ्यार ताका हर एकल्यान येदोळ चूक तुवें केल्लें व्हडली चूक तुका कोर्टान घालते आसले तुका जैलान घालते आसले तुका तें करते आसले. देवा बापा तेजे आवय सरल्या कोरोनांत आनी तें म्हाका जायती मोवाळें आसली आनी ताचे कडेन हांवें तर्क केलें आनी म्हळें तुजी कांय चूक ना न्ही. तें म्हाका पळोवंक लागलें पात्रांव घालें म्हणटा काय म्हजी कांय चूक ना. म्हळें म्हाका दाखोव न्ही परत एक्सप्लेन कर म्हाका. म्हळें एक्सप्लेनेशन इतल्यान तुमकां सांगता. ह्या भुरग्यान एक चूक मागीर केल्या पयलें करून कितें केलां गे म्हळ्यार ताचें BBA रिजल्ट येवच्या पयलें ताणें वचून MBAक सीट काडून गेल्या. ती चूक तुमी मस्त जाणां तुमच्या भुरग्यांचे PUC रिजल्ट येवच्या पयलें कॉलेजीक सीट काणगोनाय 10व्या क्लासचे रिजल्ट येवच्या पयलें PUCक तुमचे प्रिपरेटरीचे मार्क वचोन काणगोनाय तुवें. आमचे ICSE ट्रिनिटी सेंटर स्कुलाचे रिजल्ट येवच्या वेळेला म्हाका दिसता 99% पेरंट्सांनी वचून ऑलरेडी सीट आमानात केल्या. हाची कांय चूक ना तूं ताणें ती काण गेल्ल्यान कितें चूक आसा. हांवें म्हळें मागीर ती चूक न्ही और एकलें न्ही म्हाका चूक म्हूण सांगलें फादर तूं. मागीर कितें जालें कोताय तुमकां तें एका सब्जेक्टीन फेल जालें हाळे कन्नड आनी होसा कन्नडा तातूंत तें फेल जालें. फेल जाले उपरांत मात ताणें चूक केली म्हळ्यार ताच्या नांवाचें आनी एक चेडूं भुरगें आसलें ऑलरेडी हांगा पयशे बांदिल्ले MBAक आनी ताची सर्टिफिकेट काडून आणे ती फॉरवर्ड केली. ती चूक ओके. आतां केलीच जालें ताका कित्याक आमी कुर्साय जाय केलीच जालें. चूक कोण करना तुमी करना ते करतात गे ना हांव करनाय करतात हर एकलोय करता. चूक तितून बऱ्या वाटेक वयचें वर्तेपण जावन आसा. आनी अशें म्हणटार हांवें ताका सांगलें बाये ओके. ताणें मागीर म्हाका सांगलें फादर ही म्हजी चूक न्ही. ती चूक पूण चूक केलें म्हूण कित्याक तूं पोटी मारून वगेत बसलें. म्हाका बेन दिसलें फादर कालें करतात गी ती सगळीं मेळोन म्हणून कालें करतले गोमटी चिड्डी ती हाडली गे म्हळें. ह्या भुरग्याक तितली नॉलेज ना आनी ते म्हणून ना फादर हांवें ते एकल्या कडेन सांगल्यार ती आनी एकल्या कडेन वचून सांगता. एक आंटी कडेन सांगल्यार आनी एक आंटी कडेन वता आनी एक आंटी आनी एक अंकला वता आनी एक अंकल त्या बाप्पूक वता मावशेक वता. तशें पळय मोगाचें न्हू त्या भुरग्यां थंय एक तरेची कावजेनी भितर भरल्या. आनी उपरांत हांवें तांच्या कोण आयिल्लीं तांकां सगळें आपयलें या बस हांगा काल चूक केल्या ताणें व्हडली चूक फादर ताका जैलान घालते आले फादर. चूक वय कोणूच जैलान घालूंक तितले कांय ताणें मर्डर करून हांगा जांग पुरो ताणें चूक केल्या ती कितें एक तुमच्या बियान ताणें केल्या आनी मुखार तशें करिनाका बाये. ना फादर हांव करिना फादर आनी मुखार तुजें जिवन बरें कर. ताका समजले उपरांत त्या भुरग्याच्या मुखा म्हळ्यार आयिल्लो प्रकाश पळयचे मोगाचे न्हू प्रकाश आमची काळजां मोगान बरो जाय. आनी उपरांत हांवें सांगलें बाये वॉट ए पर्सनालिटी यू हॅव. कितले आपुरबायेची पर्सनालिटी तुका देवान दिल्या कितले आपुरबायेची जणवाय तुका दिल्या. एका सब्जेक्टीन तूं पयलीं जाला जावंक पुरो कितलींशीं जाणां पळय ताजें वाक्मोल इतल्यान म्हजी काजिनां कोणी फेल जावनात फादर हांव एकलींच फेल जालें फादर. आतां म्हजें सगळें कुटुंब हर एकल्याक वचोन सांगता हें फेल जालां तें फेल जालां म्हणून एक लिपोवच्या खातीर
हांच्या तोंड आदावन हांवें साल्वार जावच्या खातीर हांवें अशें केलें फादर. आतां हांव सिरकोन पडटा म्हूण म्हाका कांय डावट नासलो. मागीर ताचें एक वाक्मोल आसा. ऑगस्टांत एग्जाम आसा फादर, ती बरोवन हांव पास जातालीं म्हूण म्हाका बरवस आसलो. ताचे उपरांत हांव वचोन म्हजी चूक वळखून घेता म्हूण हांवें चिंतिल्लें आनी तितल्यार म्हाका धरलें. हांवें म्हळें चूक जाल्यार जावंक पुरो आनी मुखार करिनाका, बरें करून सीख, नॅक्स्ट तुका MBA करियत. तशें आमच्या भुरग्यांक बऱ्या तरान आमी समजलें जाल्यार आमी खंय वचना. आमची जाणवाय ताका समस्यांक परिहार दिवच्याक, समस्या वयर समस्या उपजावच्याक बरें करचें न्ही. त्या भुरग्यांक उठोवंकूच ना. आतां कोणा कडेन सांगचें? आतां ती पुरो तुका खंयची आंटी बरी जाता, ही आंटी बरी जाता की तुका, ती आंटी हांवें म्हळें इल्लें तोंड दांपा. तोंड ही आंटी बरी, ती आंटी बरी. तुजे कडेन सांगल्यार ताका वेता, ताचे कडेन सांगल्यार ताका वेता, ताचे कडेन सांगल्यार ताका वेता. ताणें तुमचे वयर खंयचे कॉन्फिडन्स दवरनो उलोवचें म्हण विचारलें हांव नाका न्ही. कोणा वयर तुका कॉन्फिडन्स, ताका कोणा वयर कॉन्फिडन्स ना म्हळ्यार कोणा वयर ताका कॉन्फिडन्स ना. हे थोडे फावटी कितें जाता, आमी बुद्धवंत म्हूण चिंता खंयच्या एका भुरग्याक आवय ना बापूय ना, तशें जाल्यार भुरग्याक आमी स्केप गोट करूंक जायना. भुरग्याक कितेंय तुका डिसिशन करूंक कश्ट जाता, गेट बॅक टू मी, टेक माय नंबर. सेकंड, कितेंय तुवें चूक केली भियेनाका, परत कॉल कर. हांव काण घेता, एक वेळा काण घेनातल्यार हांव तुका कॉल पाटींग करता. तुजें नांव हांवें एंट्री केलां, हांव तुका कॉल करता. म्हाका गळिता तें अर्जंट कॉल म्हूण. हांव तुका सांगतालो अशें आनी अशें, ह्या वाटेन वचचें की ह्या वाटेन वचचें दाखोवन दितालो खंयच्या वाटेन वचचें तुवें विन्सावण करचें. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, व्हेरी सिंपल. तांकां स्केपगोट करिनाकात. तांकां मेळिल्लो बरें आमचे जाणवाय उणी जाल्यार देखून आमी कितें करता, कितें एका भुरग्यान कितें चूक केली ना, त्या देखून हांव केदाळ सांगता, इस्कॉलान म्हाका एकच एक भुरग्यान एक पटी सयत खंयचेय एक काय एक व्हडलो ग्लास पुटेल्लो गी एक आनी कितेंय नश्ट केल्लो गी आमच्या इस्कॉलान हांवें पळोवंक ना. 14 years ऑफ माय स्कूल लायफ पळोवंकूच ना. कित्याक म्हळ्यार त्या रितीर हांव तांकां समजतालो पयल्या दिसात ते. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक हांगा कितें आमी जायते लेक्चर दिल्यार मात पावना. तें कर तांणी तें करीचे, हें सेमिनार हाडिचे. आमच्या घरांत आमी तें हाडी जाय. तसले समस्या येता आसतना ही जाणवाय इल्ली उपयोग करच्या खातीर देवांतावन ती मागोवन घेय जाय. ती जाणवाय आमच्या जिवनांत आमी घेय जाय. एक आमच्या जिवनांत समस्या येतना परिहार सोदूंक. सेकंड जाणवाय कितें जाय, ताळणी येतना ताळण्यान पडोवंक. ताळणें म्हळ्यार गोरवांक घालचें न्ही, गोरवांक वचचें ताळणें न्ही. ताळणें म्हळ्यार वडण्यो येतना ते कितें करच्याक जाणवाय जाय, कित्याक ते पूड कर ताची उतरवणी करच्याक. ताळणी हर एकल्याक येतात, तुका आनी म्हाका मात न्ही, हर एकल्याक ही ताळणी आसतात. केदाळ वारेक तो आसा सिंगाचो, तो ताळण्या घालतालोच. तो ना जावचो टायम बारी उणो आसा, तो नासतना रावना, तो राखोनूच आसता. ताळणी येताली पूण मावून राव, देवा कडेन माग, जाणवाय उपयोग कर आनी सांग देवा ही ताळणी पूड करूंक म्हाका आदार दी. दुसरें तिसरें, आमची भुरगीं आयकनातल्या वेळार तांकां मोगान फाटीं परतशें करूंक. हांवें ऑलरेडी सांगलें तें पॉयंट ऑलरेडी. फाटीं परतशें करूं. त्या देखून तांकां तुमी खंय वता आसतना तुका हांव कावन्सिलिंगाक व्हरता पाद्राबा लागीं, कोण येना म्हाका न्हू, कोण येना तूं भियेना. आनी तांकां इतलें बेगा लागीं पाद्राबा लागीं वचून एक मागोन येया बाबा. पाद्राबा माथ्यार हात धरून मागतालो म्हळ्यार खंयची भुरगीं येनात, खंयची भुरगीं येनात. आनी बेस्टोनचें तुका थंय बस येता, तो पाद्राब तशें करतलो, पाद्राब असो करता. हांव एक दीस एका घरा गेलो, हांव त्या दाळयलो बारी म्हळ्यार पाती येतालो. सांगिल्लें पुरा पात्या, आतां म्हाका कळीत आसा इल्लें. ते दाळ सुरवेर पडटा जावन आयलो, म्हाका एकल्यान सांगलें सांजे आमगेर येया फादर जायत. देवा हांव गारा रिकताना तेंची एटमॉस्फियर पळोवन भियेलो. कालक म्हाका हाडला काय हांगा म्हूण. मागीर पळयता न्हू गोव थंय बसला, बायल हांगा बसल्या. तिणें ताका सांगलां आज सांजेर पाद्राब येता, तुका सिकेता म्हळें बूत. आनी वो असो बसला गी. हांव वगेत रावलो, कित्याक कदला येयलोय तूं, तो बायला गांवदान आयलो मस्कात जावन, कसो आसा हें. मागीर लास्टाक तो म्हणा लागलो हांव निजाकी टायर जावन रावल्लो फादर. कित्याक खोले तुमी सांगल्यार ताका रिटालिएट करया म्हूण रावलो. हांव घालें सांगतालो न्ही, म्हाका सांगलें हाणें सांजेर येतालो तुका शिकयतालो बूत म्हूण. पळय एकेका घरांनी कितें सकट
मागीर आमी इतले फ्रेंडली जाले. हांवें म्हणलें बाबा तुका बूत शिकोवंक हांव कोण, हांवें कित्याक बूत शिकत जाय, तुका बूत दिवचो देव आसा तो शिकत येलो. आनी ताका विचारलें तुवें अशें करचें गे ताका. मागीर मस्त आमी मस्त फ्रेंडली जाल्या. ओके बरें करून उलयल्या. जाल्यार पळया तुमी एक एटमॉस्फियर तुमी वेताना पळयचें. ताचे उपरांत मात्र हांव बिलकूल म्हजे लागीं येवन म्हाका मेळनातल्यार तांच्या घरांत हांव बिलकूल वचना. त्या देखून थोडे म्हणजे फादर तुमी येना ना पयलें म्हाका येवन मेळा, तुमचे हकीकत कितें पळया, तुमची परिस्थिती कितें म्हणा, मागीर तुमच्या घरान येवया. गरज पडली जाल्यार येवया, गरज ना जाल्यार हांव येवचो येना. कित्याक बेश्टें तुमकांय त्रास म्हाकाय वेस्ट ऑफ टायम, म्हाका तितलो टायम ना. त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या तें भुरग्यांक कसलोय समस्या आयकनातल्या वेळार मोगान पाटी भर तशें करून जायतो वांटो आमकां आसात ती जाणवाय. तुज्या कुटुंबांतय इश्ट सांगता आनी काम करच्या जाग्यार तुका कश्ट येता आसतना कितें करचें म्हण कळीत ना. थोड्यांनी घरा येवन रडचें, थोड्या म्हणजे इज व्हेरी टफ फादर, व्हेरी डिफिकल्ट फादर, खान डिफिकल्ट. बसून डिस्कशन करया म्हण सांगल्यार तांकां कळोंकूच कळना. मातो पोंदा घालचो आपटूचो नो आय डोंट नो. अरे बाबा वच जेजू लागीं दिंबी घाल आनी माग आनी इसार म्हजे समस्या अशें जेजू कितें करचें तो वाट दाखोवन दिता. हें शिकय जाय आमच्या भुरग्यांक. सिंपल. थोड्यांक ते बारीक कश्ट आसा. म्हजे लागीं थोड्या म्हणजे फादर ताच्या लागीं वचून 5 सेशन आमी बसून आयला. व्हडना आनीक एक 5 सेशन एक्स्ट्रा बस टायम आसा जाल्यार वचून बस, म्हाका कांय प्रॉब्लेम. पूण म्हज्या लागीं आयलें जाल्यार एकच सेशन पुरो. दुसऱ्या सेशनाक आयलें जाल्यार तुवें राखचें पडटलें. कित्याक म्हळ्यार हांगा जायतो लोक येता आनी तुका तेकल्या खातीर हांवें अमानत करूंक जायना. थोड्यांक कावन्सिलींग आसा ताका आमी डिफरंट मेथडॉलॉजी बारीक उणें. मोगाचें न्हू कावन्सिलींग कितें मोगान तांचे कडेन उलोवचें, तांकां उलोवंक सोडचें, तुवें तें उलोवचें न्ही, ओगेत रावन सोड. कित्याक म्हाका जाता काल एकलो प्रायस येवन म्हणा लागलो फादर कितलो वेळ बसतात फादर तुमी, कितलें आयकतात. हांवें म्हणलें अंकल हें कालें कोताय तूं वचून टी घालून टी आयकताय वय मो, आनी एकलो वचून मोबायलार कांतारां आयकता, आनी एकलो वचून ओल्ड फिल्म सॉंग्स आयकता, आनी एकलो आनी कितें आयकता. हांव लोकांचे कश्ट आयकता. व्हेरी सिंपल. वॉट्स द प्रॉब्लेम म्हण नो यू आर पेशंट. एवरीबडी हॅज पेशन्स अनलेस दे हॅव इंट्रस्ट इन द पीपल. लोकां तें मोग आसा, लोकांची गोडसाण आसा, लोकांक बरें करी जाय म्हण तुका आसा. हर एक लागीं पेशन्स आसा ना म्हणे हांव म्हळ्यार. कित्याक आमी कुडपून वेता हांव कोता म्हाका तुजें आयकोंक टायम ना, हांव आयकना. कित्याक म्हळ्यार आमकां तांचो मोग ना, आमकां तांचें तें इंट्रस्ट ना. त्या देखून आमी करता. समस्या तांचे आमकां काणगोवंक नाकात. आयकले जाल्यार तांचे समस्या तेंत परिहार जातात. ओके. तुज्या कुटुंबादारां तें इश्ट सांगात आनी काम करच्या जाग्यार तुका जाय जाल्ले पर्याय सोदून काडच्याक जाणवाय जाय. तुज्या आत्मीक जिवनांत अर्थीक जिवनांत एक निर्धार घेता आसतना हो निर्धार घेवंक थोडे न्ही फादर म्हाका देव आपोवण्याक कॉल आसा गी, आपोवणें आसा गी, वस ताचे कडेन इसार. सक्रामेंताच्या त्या जेजू मुखार सरपडोन इसार. तो तुका सांगतालो. जायत्या जाणांनी आमी बोल्मे इसारचें हेरां कडेन वचून कितें म्हणटा माग, कितें म्हणटा म्हज्या जिवना विशयांत ताणें आनी हांवें कालें सांगूंक जाता. आनी थोड्यांचें जिवन नास जालां तशें सांगून कितल्या जाणांचें. त्या देखून आज ब्रदर 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 म्हण जायते जाण एणे उब जाल्यात. हेच एका कारणा खातीर 100 एग्जाम्पल हांव तुमकां दिता. कित्याक म्हळ्यार हांव लोकां सांगता आसता, लोकांक सांगले सकडें आयकता आनी तांच्या जिवनांत कितें जालां तें कळटा. मोगाचें न्हू तसलें इसरोंक केन्नाच वचनाका. तूं जें जातका ताच्या हातांत या म्हज्या हातांत, ह्या म्हज्या तोंडांत आनी ताच्या तोंडांत ना. कितें आसा तें कोणाक सांगता आसा, कोणा कडेन आसा, जेजू कडेन आसा. इसार तें बरें इसार वचनाका. मागीर तें पळोवचें, मागीर हॉरोस्कोप पळोवचें, मागीर नाका जाल्यार तें वचून ताचे कडेन सांगचें. आनी थोड्या जाणांनी हांव गेल्लीं फादर तें चवथ्या माळयेक आसलो फादर ताणें अशें सांगलां तुमी कितें सांगतात फादर. हांव एकच सांगता थंय वचनाका, सोम्या कडेन सांग आनी हांगात राव. सो मी सगळें सारकें करता. मोगाचें न्हू ह्या देखून आज आमचे थंय जायतो घुस्पड गोंदळ जायतो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळीं उबे रावया. मोगाचें न्हू एक घडी भर उबे रावया. एक ल्हान एक्शन सॉंग मागीर करया. सिंपल तो. आनी आमचे भाऊ जॉन मागीर म्युजीक दिताले ताका. तुका शिकयता पयलें मेलडी मात शिकयता, मागीर एक्शन्स व्हेरी सिंपल. हांवें सैतानाक धरलो, ताका बॉक्सांत घालो,
आनी चेप 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 ताका चेपयलो. पळया, हांवें सैतानाक धरलो, ताका बॉक्सांत घालो, ताका चेप 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 ताका चेपयलो. हांवें सैतानाक धरलो, ताका बॉक्सांत घालो, ताका चेप 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 ताका चेपयलो. सिंपल. तुमकां ऑलरेडी तें एक्शन पळयलें हांवें थोड्यांचें. ओके, पळया. हांवें सैतानाक धरलो, धरलो म्हळ्यार अशें. ओके, ताका बॉक्सांत घालो, ताका चेप 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 ताका चेपयलो. हांवें सैतानाक धरलो, ताका बॉक्सांत घालो, ताका चेप 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 ताका चेपयलो. कळ्ळें? मेलोडी कळ्ळी? रेडी, 1 2 स्टार्ट. हांवें सैतानाक धरलो, ताका बॉक्सांत घालो, ताका चेप 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 ताका चेपयलो. हांवें सैतानाक धरलो, ताका बॉक्सांत घालो, ताका चेप 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 ताका चेपयलो. आतां बारी सिंपल. सांग बाबा, सांग बाये, तुका जेजो जाय या सैतान जाय. सांग बाबा, सांग बाये, तुका जेजो जाय. जेजो म्हणा पळय, जेजो जाय या सैतान जाय. सांग बाबा म्हणा म्हज्या कडेन मात विसर नाका, सायडीर हाडला कडेन विसर. जायते म्हाकाच दाखोवन दाखोवन विसरला. म्हाका चिंता, म्हाका मात्र घेतो सैतानची वळख हांगा नांगे म्हण जाता मागीर. ओके, रेडी, 1 2 स्टार्ट. सांग बाबा, सांग बाये, तुका जेजो जाय या सैतान जाय. सांग बाबा, सांग बाये, तुका जेजो जाय या सैतान जाय. सेकंड. हांवें सैतानाक धरलो, ताच्या शिमटेंत धरलो. ताची शिमटी फाटल्यान जायते, मुखल्यान येना शिमटे कोणाक. आनी आतां मुखल्यान धर न्ही शिमटी, शिमटी म्हणाकात. हांवें सैतानाक धरलो, ताच्या शिमटेंत धरलो, ताका गोम 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 ताका गोंडायलो. गोंडायलो, गोंडायलो म्हळ्यार गोंडायलो. हांवें सैतानाक धरलो, ताच्या शिमटेक धरलो, आनी गोम 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 ताका गोंडायलो. सांग बाबा, सांग बाये, तुका जेजो जाय या सैतान जाय. सांग बाबा, सांग बाये, तुका जेजो जाय या सैतान जाय. आतां व्हेरी सिंपल. हांवें जेजूक हाडलो, म्हज्या हातांत धरलो, ताका वयर 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 ताका उबारलो. हांवें जेजूक हाडलो, म्हज्या हातांत धरलो, ताका वयर 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 ताका उबारलो. हांवें जेजूक हाडलो, ताका हातांत धरलो, आनी वयर 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 ताका उबारलो. हांवें जेजूक हाडलो, ताका हातांत धरलो, आनी वयर 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 ताका उबारलो. सांग बाबा, सांग बाये, तुका जेजो जाय या सैतान जाय. सांग बाबा, सांग बाये, तुका जेजो जाय या सैतान जाय. सिंगर यांगे, विल सिंग टुगेदर. कंटिन्यू. सैतानाक धरलो, ताका बॉक्सांत घालो, सैतानाक धरलो, शिमट्यांत धरलो, जेजूक धरलो, हातांत धरलो, वयर 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 ताका उबारलो. रेडी, 1 2 स्टार्ट. हांवें सैतानाक धरलो, ताका बॉक्सांत घालो, ताका चेप 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 ताका चेपयलो. हांवें सैतानाक धरलो, ताका बॉक्सांत घालो, ताका चेप 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 ताका चेपयलो. सांग बाबा, सांग बाये, तुका जेजो जाय या सैतान जाय. सांग बाबा, सांग बाये, तुका जेजो जाय या सैतान जाय. सैतानाक शिमट्यांत धरलो. हांवें सैतानाक धरलो, ताच्या शिमट्यांत धरलो, ताका गोम 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 ताका गोंडायलो. गोम गोम म्हणटा रावना कडेन गोम 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 घाले. ताका चोम गोम गोम ताका गोंडायलो. ती गोवानात हांगा गोवल्यार खंय दर्या वचोन पडटात म्हूण भियेतात घेवन. दर्यो ती सीन आसा. कळ्ळें? गोम 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 ताका गोंडायलो. सगळ्यांनी 360 डिग्री. रेडी, 1 शिमटे धरलो. रेडी, 1 2 स्टार्ट.
हांवें सैतानाक धरलो ताच्या शिमट्यात धरलो ताका गोंडयलो हांवें सैतानाक धरलो ताच्या शिमट्यात धरलो ताका गम 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 ताका गोंडयलो सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय हांवें जेजूक हाडलो हाज्या हातांत धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो हांवें जेजूक हाडलो म्हज्या हातांत धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय कंटिन्युअस सगळे एकदणे लिटल फास्ट ओके राईट हांवें सैतानाक धरलो आनी बॉक्सांत घालो ताका झेप 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 ताका झेपायलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सांत घालो ताका झेप 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 ताका झेपायलो सांग बाये तुका जेजू जाय वा सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय वा सैतान जाय सैताना धरलो ताळयो हांवें सैताना धरलो ताच्या शिमट्याक धरलो ताका गोम 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 ताका गोंडयलो हांवें सैतानाक धरलो ताच्या शिमट्याक धरलो आनी गोम 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 ताका गोंडयलो आनी फुडें हांवें सैतानाक धरलो ताच्या शिमट्याक धरलो आनी गोम 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 ताका गोंडयलो हांवें सैतानाक धरलो ताच्या शिमट्याक धरलो आनी गोम 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 ताका गोंडयलो सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय वा सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय वा सैतान जाय हांवें जेजू काडलो हांवें जेजूक हाडलो म्हज्या हातांत धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो हांवें जेजूक हाडलो ताच्या हातांत धरलो ताका वयर 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 ताका उबार हांवें जेजूक हाडलो जेजूक हाडलो म्हज्या हातांत धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो हांवें जेजूक हाडलो म्हज्या हातांत धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय वा सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय कोण जाय Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. बश्या मगाच्या आमकां जेजू जाय आमकां सैतान नाका सैतान आयल्यार ताच्या ताळ्यांतल्यान वडण्या जावन आमकां पयस काडूंक जाणवाय जाय तर तुज्या आत्मीक जिवनान हर्ते जिवनान एक निर्धार घेता आसतना देवातावन आमी ती जाणवाय आपणाय जाय कोणा कडेन बूक आसल्यार काडा सिरका सुग्रांत पयलो अध्याय पयली वळ पयलो अध्याय पयली वळ सिरका सुग्रांत पयलो अध्याय पयली वळ काडात सगळी सणवाई देवाक थावन ससनाक ताचे सवय सगळी जाणवाय देवातावन येता ताचे कडेन मात्र ती आसा विचारा त्या देखून जाणवाय लौकीक आमकां जायती आसा ती आत्मीक जाणवाय देवातावन आमी घेवच्याक आमकां ताणें आपयलां
त्याच प्रमाणे सिरकाचो ग्रंथ 2रो अध्याय 15वी ओळ कितें म्हणटा. सिरकाचो ग्रंथ सर्वेस परक भियेतात आं ती ताच्या उतरांची बेपरवा करिनात सर्वेस्परा भियेतात ती ताच्या उतराची बेपरवा करिनात आणि ताचो मोग करतात ती आणि- ताच्या वाटांनी चलतात. आणि तसो मोग करतात ती ताच्या पावलांनी चलतात ताच्या मेटांनी चलतात. पळया ती उपरटनांत ती भियान म्हणल्यार बरें बेंबिरान ताका आमी म्हणटा तुका देवाची बेंबिरान नांगी म्हण विचारतात थोडीं जाणां. ताचो अर्थ इतलोच तूं देवाक भियेनाय म्हळ्यार तूं देवाक दुखयताय न्हय तें दुखयनासतना रावोंक तुका जायनांगी. ताचो अर्थ इतलोच. देवाचें भे म्हळ्यार पातक द्वेशुचें पातक द्वेशुचें. कोणाक बेना तो अविधेय जाता त्या देखून विधेय ना. देवाक एका निजा देवाचो मोग कर न्हय देवा सांगता रावोन ताचे वरते जीवन आमी जियोवच्या बदलाक अन्य लागीं धांवता नाका जाल्यार लागीं धांवता नाका जाल्यार विचारन म्हजें जिवन पिड्यार करता. ताणें तशें म्हळें आनी अशें म्हळें एक क्लासा आतां तो कामाक वचना. हांवें तुमकां थोडे बड्याचें एग्जाम्पल दिलां हांगा. खाली तो आमच्या रेतेर मंदीर आयला तो म्हाका रिजन दिता. एका ब्रदरान म्हाका सांगला फादर तो आख्खो वेन द अपॉयंटेड टायम कम्स तें बायबलांत आसा. तो चलो वेळ येताना म्हूण तो तेंत रिपीट करता. तो चलो वेळ येताना त्या ब्रदरान सांगला हांव कामाक वेतालो. हाका घालें उखलून रजे तें कामाक वच. हांवें म्हळें बाबा तुका हांवें जायतें सांगलां बऱ्यान सांगलां मोगान सांगलां जोर करनी सांगलां सगळें सांगलें उपरांत तूं तसोच करता जाल्यार हांवें कांय करूंक जायना. लास्ट तुका एक सांगता शुक्रारा या बुधवारा 1 घंट्याच्या आराधनाक येवन राव तितलेंच. तूं येवंक ना मागीर. हांवें सांगिल्लो हांव विचारता कोण ना म्हळ्यार भियांत येवंक ना आनी हांव तुका विचारना म्हण सांगलें. पळया कित्याक म्हळ्यार आमी अविधेय जाता कोणा कोणाचेर पातयेवन रावता. ते जाल्यार कितें जाता आमचें जिवन ताणें आणी सांगिल्लें बरी न्हय मोगाचें न्हू तें आमच्या मोतीन बरें रिगता. बायबलांत सांगलें आमकां रिगाना. देवाचें उतर आमच्या मोतीन आसना. त्या देखून आमी चुकी धाडीन पडटा. त्या खातीर कितें म्हणटा हेरांक हिणसूचें सकयल घालचें द्वेशुचें पटी मारचें हेरांक कीळ करचें आपली कूड बसचें आमकां बेना. हेनी जावन देवाचो मोग आसा की खरो मोग आसल्यार आमी आमच्या वडिलांक आवय बापायंक आत्मीक वडिलांक आमच्या टिचरींक या आमच्या शिक्षकेंक विधेय जाता. कोणी आमची व्हडली ना जावंक बरो आमी तांच्या हाताखाल काम करता बरो आमी तांकां विधेय जाता. हांकारान बरो ना केन्ना तसले देवाचे बेंबिरांत आसतना. सिरकाचो ग्रंथ 2रो अध्याय 16वी वळ कितें म्हणटा पळय 16वी वळ 2रो अध्याय 16वी वळ एक वळ मुखार. सर्वेस परक भियेतात ती ताका मानवंक सोदतात आं आणि ताचो मोग करतात ती ताच्या धर्मशास्त्रान दोशी जातात. ताच्या दोशी जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवाच्या पिरंते असतात ताच्या धर्मशास्त्राक ती आयकतात ताचे रूल रेग्लो ती पाळटात. मात्र न्ही ती कोणाक सलाम मारतात देवाक सलाम मारतात मनशाक न्हय. आज आमची जिवन इतलें पोकळ जालां की जायतीं जाणां आमी मनशाक सलाम मारता. त्या देखून खंयचेय एक राजकीय पार्टींत ताणें वता आसता म्हाका मजा इतल्या बसचें हे मनीस देवाक सोडून ह्या मनशाच्या फाटल्यान धांवतात. तात्कालीक फायद्या खातीर फायदो मेळचो काय ना म्हाका जाल्यारय तो धांवता. ना वडपण वो ताच्या सांगता वो हाच्या सांगता आमच्या लागीं थोड्या आणी म्हणचे आसा फादर ते नॉयज प्रॉब्लेम आसा न्ही फादर ताका हाचे कडेन गेल्यार जाता फादर हाचे कडेन. हांवें म्हळ्यार नॉयज प्रॉब्लेम आसचे एका मनशाक मात्र कोणा कडेन गेल्यार ताची मत चेंज जायना. कित्याक म्हळ्यार तो 10 वर्सां जावन तेंत करनासा. हांव आयला म्हण न्ही हांवें हाच्या पयलीं आनी कितें चड उपार दिता. आतां मागोन 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 ताजें मन इल्लें नितळ्ळें. ह्या दिसांनी आमकां चड आमच्या रेतीर मंदीर रेतीर करतना सावंड चड जालो म्हण पुलीस येवचें आमकां दिसना. आमकां पुलीस आयल्यार आमी पयल्यान सांगलां नाका आमी हांगा सोरूं ना आमी देवाचें उतर मातपर घडटा आनी आमचें समर्थीन कितें आसा तें मात्र आमी करता. पूण त्या मनशाची मत कितें म्हळ्यार तुवें हळू सांग प्रेज द लॉर्ड ताका मोतींत आसा हांवें कंट्रोल रुमाक फोन करीत जाय. कित्याक म्हळ्यार ताच्या मोतींत त्या देवाचें एक बेबिरांत म्हणलीच ना. तो चिंता हे क्रिस्तांव हांकां बंदड घालचें बंदड घालूंक कोणूच ना मोगाचें न्हू. देवान आसतना बंदड कोणूच घालिना तुमकां हांव सांगता. पूण देवाच्या खुशे प्रकार आमी चलय जाय ताका मानव जाय ताच्या बिरांतेन आमी आसत जाय आनी तेन्ना देवाक मानव जाय. देवाचे बिरांत आसल्यार ताका मानवतात मनशाक सलाम मारचें म्हण ना.
इफ यू पोल्यूट युअर ड्युटी यू नीड टू सल्यूट. त्या देखून आमी म्हणचे तूं बऱ्या तरेन राव, कोणाय की जाय जाल्यार नीती प्रकार उलय, सतान जिये, पळय कोणाक तुवें सल्यूट मारी जाय, सलाम मारी जाय, कांय गरज ना. व्हडल्यांचे कामां कर न्हू, वटपण लेखच्या बदलाक माता तेरेजा म्हणटा ल्हानशीं कामां करात, ल्हानशीं कामां बऱ्या मोगान करात, आनी ती मोगान करतना सगळें बरेंपण तुमकां जातालें म्हणटा. त्या देखून मोगाचें न्हू धर्मशास्त्रांत दोशी जातात, देवाचें उतर पवित्र ग्रंथ वाचतात. कोण देवाचो मोग करता ताचें काळीज देवाच्या उतरांनी सोबयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सिंपल सांगता, तुमच्या जिवनांत देवाचे उतरां भितर बरोवन आसात तर राग, हगे, द्वेष, मसर एकसर राग येवन काल एकल्या धाकट्या भुरग्याक हाडून आयल्या. ती म्हाका दिसता इज इन 6th स्टँडर्ड, आनी 6th स्टँडर्ड येवन ताच्या आवय म्हणटा अगो एकूच तणे राग, बापाय पर्यंत राग फादराक हा. तर काल म्हळ्यार वताय ताची आवय, मम्मी इल्लें भायर रावताय मम्मी. हां गेली. ते थोडे थोडी इंटेलिजंट क्वेश्चन विचारली. हांव वयर सकयल जालो मोगाचें. आय सेड वॉट अ ग्रेट विजडम गॉड हॅज गिवन. सगळे बायबल हाडले मोगाचें न्हू. आमी म्हणटा न्हू बायबल आमच्या भुरग्यांक वाचूंक आमी वता करचें. तो म्हणटा आय रीड ओन्ली बायबल अँड आय रीड बायबल स्टोरीज. आनी ताणें 1-2-3 सवालां केली. हांव तुमकां सांगना कित्याक ती आमच्या वास्तवीक जिवनांत थोड्या कडेन घडोवन आसा रे थिरी मंदिरांत. तो म्हणा लागलो हें सादें सांगी फादर, हें कित्याक अशें करतात. तो म्हणा लागलो म्हाका पळय मोगाचें न्हू. आनी तो उपरांत म्हणा लागलो कित्याक हांव रागार जाता गे म्हळ्यार हांकां हांवें देवाच्या विशयान कितेंय उलयता आसतना तुजें राज हांव काण भायर दवर, तुजें राज हांव काण तुज्या बॅगान दवर. म्हजें राज हांव गे म्हण विचार लागलो तो. म्हजें राज हांव गे म्हाका ती एकोदळ जावप कळीत ना म्हणो ती. पूण अशें सांगचें नाका हांवें राग करिना जाल्यार मागीर कितें म्हळ्यार. आनी तांकां सांग म्हजें राज हांव तुमीच दवरा म्हूण सांग म्हळें. तुमीच दवरा. जायते फुडें आमकां कळीत नासतना आमी कितें कितें उलयता. तो नटो भुरगो मागीर तो रेतीरेंत आसलो. हांव ताका पळोवंक जालो तो चलन वलान म्हाका इतलें मेस वलें गे. हांव म्हळ्यार रियली वंडरफूल चायल्ड म्हळ्यार वेच्या पयलें म्हजे लाग आयिल्लो. हांव म्हळ्यार वंडरफूल चायल्ड, कीप इट अप, कीप इट अप. मोगाचें मान आनी बिणेन देवाचो मोग करतल्यांक ताच्या काळीज उतरांनी बरयल्ल्यांक तेंच तांच्या काळजांत भायर येता, शिवाय दुसऱ्यांक खंयचेंय भायर येना. त्या देखून हांवें जायते फुडें तर्क करचें कोणा कडेन जाल्यार तुमकां तुमच्या काळजांत आसलें मात भायर हाडूंक जाता, शिवाय नातेल्लें भायर हाडूंक जायना. तांची काळजां तयार करतात. कशें तयार करतात? कुमसारादारी खालती जातात, नेणटी जातात. तुका देवाचें भें आसल्यार विधेय जाताय. देवाचे उतर काळजान जागोवन दवरताय. मरियमायेन दवरल्या बरी जागोवन दवरताय. काळी नितळ मनस्ताप ना. खालती जाता. कितेंय कोणी उलयल्यार वणा एक बरें हांसो दिवन ओगे तसो. हांवें तुमकां जायते फुडें म्हळां काल जाल्यार आमच्या पात्राबाक हांव सांगता आसतना हांव म्हळें तुमी चिंती नाकात हांव तुमचे कडेन झगडे करूं आयला म्हणा. हांव जस्ट सांगूं आयला कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळीत ना हांव रेतेरीन तुमच्या विशयान कितें सांगता म्हूण. हांव सांगता आमचें फ्राद इतलें बरें आनी तुमी हांगा झगडशात जाल्यार हांवें सांगिल्लें हांवें चेंज करचें पडटलें ना. एकच एक खडक उतर उलयनाकात, कांय जायना. आमी उलयनातले जाल्यार आमी कांय ल्हान जायना. खालती जाता जावंक बरो, ल्हान जायना. आमी वर्ती जाता म्हण ताका सांगलें. राग दवरून बसोंक जायना. राग येवन वचो म्हणोंक ना येत, पूण तो तुका कशें वापरी जाय म्हण कळी जाय. त्या भुरग्याक हांवें सांगलें तुका राग येता आसतना व्हडल्या न्हू कितें कितें सांगचें तांकां नाका जाल्यार वायट सांगा नाका. यू जस्ट से कीप माय नॉलेज अँड विजडम विथ यू म्हूण सांग. तांकां सांग. तांकां आन्सर दिवंक कळीत नासल्यार तितल्यान सांग म्हण. राग येता म्हणून दाखयचें म्हण ना. असो दी मागीर व्हडल्यान उस्वास सोडयत येवं दी. राग इल्लो बरो येवं दी. उस्वास व्हडल्यान सोड. जांग बरो थोडे फुडें आमी दिल्लें सजेशन काडनात त्या वेळार भियोवची गरज ना. त्या देखून तुमकां मोगाच्यान सांगता आमच्या काळजान कितें आमी दामून दवरता तें मात गार्बेज आमच्या काळजान दामून दवरल्यार गार्बेज मेळ्ळें मात येतालें. बरें आमी काळजान दामून दवरलें जाल्यार बरें. त्या खातीर तुमी जाणवायेन भुरगीं आनी वडिलां मेळोन कुटुंब जावन रावा. जायते भुरग्यांक हांवें पळयलां कितलें अपुरबाय येता तांकां पळयता तांचें जिवन पळयता कितली खुशी भोगता गताय. थोड्या जाणांनी एक 4 थोडीं जाणां सारकीं नात म्हणून आमी सगळ्यांक वायट म्हणोंक जायना. आमच्या भुरग्यांक बऱ्या तरान शिकोवंक आमकां जाता. भियेनाकात. कळीत ना तर येया आनी कितें करचें हें प्रॉब्लेम आसा त्या प्रमाणे तुमकां आमी शिकयता. त्या प्रमाणे व्हरा. तांकां बेश्टोवन हाडूंक वचनाकात. मोगान
पात्रांबा मेळोंक या आनी कोणाकी मेळोंक या तितलें मात सांगा आनी तांकां कितें कितें सांगून तांच्या मोतीन नाका जाल्लें घालन तुमचें जिवन आनी तांचें जिवन पिडार करना. कित्याक सांगता गे म्हळ्यार जायतीं भुरगीं येतात, तरणाटीं येतात, नेणटीं येतात, व्हडीं येतात. तीं येता आसतना म्हाका एक दीस सयत म्हज्या मतें एक टेन्शन जाल्लें ना. हांवें केदाळ म्हणचें देवा तुवें तांकां हाडला, आय एम व्हेरी थँकफूल. एकल्या पोर तो हॉस्पिटलाक म्हाका आपोवन व्हरोंक राखोन आलो 5:30 आनी हांगा आसा थोडेशीं जाणां पार्लरान तो घडये येवन पळयता. हांवें एकच सांगलें बाबा हांकां सोडून हांव येवंक साकाना तितलें अर्जंट कांय नीड नासली, ताका वेळ जातलो खंय. ताका लास्टाक हांवें भायर वचून सांगलें तूं जे गाडी हाडल्यार तूं पाटीन धाड, हांव तुका कारार बसोन आपोवन व्हरतां. 5:30 न्ही 7:15 ताका मागीर हांवें कारार बसोन आपोवन व्हरलें. ताज्या बापायक पळोवन ताज्या बापायक ते मागोन आयलो. मोगाचें न्हू आयिल्ल्यांक आमी ते सोडूंक जायना. त्या खातीर बऱ्यान मोवाळेन उलयतना खंयचेंय काळीज कटता. त्या खातीर देवा कडेन मागया आमच्या कुटुंबांत आशिल्ले सगळी बांदपास बंदड गोंदळ घुसपड गोंदळ आमच्या भुरग्यांक आमी ब्लेम करचे ना. जावं पुरो आज थोडी मिसां वचनात, जावं बरो थोड्यांक समर्थीत ना, जावं बरो एक इतल्या पुरबायचे मोगाचें भुरग्यां मोगाचें न्हू ताची जिणी म्हाका कळिता. आमच्या रेतेर मंदिरा मातने ते बेंगलोर गेले जाता जिणी कळिता आसा आमचे रेतेर टीम ताका फॉलो करनासले. आज पाप तें एकल्याडे काजर जाला तो मनीस देवाक पातयना म्हणल्यार बरी आसा. येवन रडतालें दुखां गळयतलें म्हजेंच आत्मीकपण हांवें म्हळें तुवें ओगडोन घेवनाय बलिश्ट जा. देवान तुका धाडला त्या मनशाची परतवणी करच्या खातीर माग. ताका सांगा नाका तो मागना म्हण सांगा नाका. तूं माग जेजू कडेन माग. जेजू कडेन मागलें ती नातल्यार मागीर म्हज्या लागीं ये म्हूण सांगलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या देखून आमचीं भुरगीं पयस आसात, आमचीं भुरगीं थोडीं देवासपण आज आपणायनात, मीस ना, रजार ना, मागणें ना म्हूण कणकाण बसनाका. सोम्या लागीं वसा, जाणवाय उपयोग करा, वसा त्या समस्या कारणान सोम्या लागीं आनी सोमी त्या तुमच्या समस्यांक पर्याय दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आराधनांत आमी भागीदार जावया. आयच्या दिसा सगळे तुमचे गोंदळ घोस्पड कितें सगळी ते इराराय आसा, कितें सगळी मिस्तेर आसात ते सगळे सोम्याच्या पांया तळां दियात. सकल सृष्टि सीधा 86 पेज. सकल सृष्टि सीधा ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಗ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ
ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ, ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ಕ್ಷಮೆ ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ सकल्याने गावच्या मागाच्या ओढा काढा ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, होय तोच जेजू आमच्या मुखार आमचा देव रक्षेगे आमचा सुतारिल्लो जेजू देवसुतानिगे आराधने नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने प्रीति स्वरूपे भक्तिया आराधने प्रीति स्वरूपिये
Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, तुझ्या बघा मी असा या सगळ्याचा बघा सर्व तुझ्या नमस्कार करता सम्याचे जो आराधना मी करू गायला उपकार बावडता सम्या क्लाप तुका सम्याचे जो वंदन आणि आराधना तुका या सगळ्याच्या वेळा सम्या तो आमच्या जगता सायचे जो आमका राखणे आमका सबाळ आमच्या जीविताक साहित्य सुटका सुरवडते आमका जाय जाल्या बरे पडतो ही सम्या तो आमच्या जीविताची आता ही सम्या हालेलुया 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 सम्याते एक नदर दिश्ट आमचे ताचे सम्याच्या जिविताची सम्याचे बळ यथेश्ट मपान तो आमकां दिता तसो आधार आमकां दिता मगच्यान हो समय सगळ्यां बरी न्हय हर एकल्याक आपल्या जिवितांत ते जायतें बरेंपण हाडटा ताचे कडेन आमी मागता आसतना तो केन्ना आमकां ना म्हणना कित्याक ताणें हर एक कडेन म्हणलें आसा वांजेलान तुमी भावार्थान मागतात तर तें तुमकां मेळटलें खुशेपरपणे म्हज्या खुशे प्रकार तें आसा तरी खंडीत जावन हांव तें तुमकां दितालोच आनी तसलो जेजू आमचो बरवोसो दिल्लो बसावणी केल्लो आमच्या खातीर आपलो जीवच दिल्लो तसो स्वामी तुज्या मुखार आनी म्हज्या मुखार बळवंत रक्षक सडवंदार राखणदार पोशणदार गवळी अशें जाल्यार सम्या मुखार आमी एक जावन आमचें जिवीत ताका समर्पीत करया ताच्या मुखार आमी आसाव सरपडोन भगवन ताका आमी नमस्कार करता आसतना आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमचे समस्या आमचें बरेंपण आमचें खोटेपण आमचें वायट आमचें सगळें सुख दूख सगळें ताच्या पांया तळा दवरया हलठार आमी उबी रावचें मोगाचें न्हू सम्या सांगता आसचें बाग हे फुडें आमी बगलें तर परत परत या म्हूण बगता हांवें तुमकां सांगलें शिकवणे वेळार ती म्हणा लागली म्हाका केन्ना हांव पयस आशिल्लें म्हाका कांय कळीत नासलें फादर आतां म्हाका इतलें बरें बगता फादर इतलो उल्हास इल्लो संतोश कश्ट नात म्हणना पिडा नात म्हणना जाल्यार ते ओवंक देव आदार दिता आमी दोगांत आयल्या पदा उतर प्राय आमचे जाल्यार बॉम्बे जावन ह्या गांवाक आमी दोगांत आयल्या हजरी कडेन आमी दोगांत वता हांव कित्याक सोमी आमच्या सांगात आसा म्हणलो व्हर तो भावार्थ आनी बरो वचो म्हज्या सांगात आसा आनी तो आसतना आमी भियोवची गरज ना म्हणा लागली ताची स्तुती करूंक ताचें नांव गावंक म्हाका व्हर संतोश भोगता आनी कितेंय आसा तर त्या सम्या सांगातात हांवें आसचें आनी तसलो व्हर संतोश हांवें बगला म्हणा लागले आनी तसलो संतोश सम्यान दिवचें आमकां ताणें दिल्लें तें एकच उतर एकामेकाचो मोग करात एकामेकाच्या मोरत्या सेवेंत तुमचें जिवन तुमी भागीदार करता आसतना तुमी म्हजें सीस जें कितें हांवें केलां तें तुमी करन म्हज्या सिसांनी करचें तें वर्तें म्हण पळयल्लो तो तुमी म्हजें सीस म्हणून मानून घेताले आनी तुमकां वळखून घेताले म्हणटा तर सम्या गार्ग्यान दिव्या सम्याची स्तुती करया सम्याचें नांव आमी वर्त्या मोगान वाखाणुया आनी सम्याक उलो मारुया पाणसंको सो चे जेजू सोम्याक नावाडुया जय 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 पवित्र आत्म्याक दिन वसुया जय 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 त्रिएक देवा महिमा दिव्या जय 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 देवा बापाची स्तुती करया जय 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 जेजू सोम्याक नावाडुया जय 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 पवित्र आत्म्याक दिन वसुया जय 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 त्रिएक देवा महिमा
दिव्या जय 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 कित्याक पापान आमकां रस्तांची सून आमकां पोसता पवित्र आत्म्यान नितळ केला जय 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 कित्याक पापान आमकां रस्तांची सून आमकां पोसता पवित्र आत्म्यान नितळ केला जय 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 ताणें आमचो मोग केला आमकां बसला आमकां रचला आमकां लागीं आपयला हेच्या दिसा पूर्ण शेतान आमकां एकठांय केला सांगात आमकां हाडला ह्या खातीर ताका आमी अर्घां दिव्या जय जय म्हणया ताची स्तुती गावया सर्गी बापाम सोमो करता करता आमकां ताचे थंय दवरता आवडता नितळ आमी जावं शेता शेता सर्गी रासांक आमकां राखता राखता सर्गी बापाम सोमो करता करता आमकां ताचे थंय दवरता आवडता नितळ आमी जावं शेता शेता सर्गी रासांक आमकां राखता आमी बापा सोमो करया ताचे थंय एक जावया नितळ आमी जावया जय 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 आमी बापा सोमो करया ताचे थंय एक जावया नितळ आमी जावया जय 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 देव बापाची स्तुती करया जय 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 जेसू सोम्याक नावाडुया जय 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 पवित्र प्रांतीन वासुया जय 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 त्रिएक देवा महिमा दिव्या जय 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 सगळे आमचे काळजाचे दार तोपते करता आमकां राखता स्वागत करता ह्या वेळा तेज्या वत्ते जिवितान मागिता जावच्या तेज्या पवित्र सगळ्यान भरच्या चड आनी चड बापा ताणें दिले सगळे पवित्रपण आमी जियोवच्याक आमकां तो आपोवणें दिता जेसू सोमी आमकां राखता राखता काळजादार आमचे बडयता बडयता स्वागत करच्याक ताका राखता राखता आमचे संगीचे उडा बसता बसता जेसू सोमी आमकां राखता काळजादार आमचे बडयता स्वागत करच्या ताका राखता आमचे संगीचे उडा बसता आमी काळजादार उगडया स्वागत ताका करया ताचे संगीचे जय 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 आमी काळजादार उगडया स्वागत ताका करया ताचे संगीचे जय 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 देव बापाची स्तुती करया जय 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 जेसू सोम्या नावाडुया जय 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 पवित्र आत्म्यान वासुया जय 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 त्रिएक देवाक महिमा देव्या जय 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 आमचे काळजां मना एक करच्याक आमचे राजा गोंधळ घुसपड धडधडे काळच्या यात्रेक सगळे जाणां जावच्या पवित्र आत्म्यान सगळे आमचे थंय वाडयला ताणें तोच जावन आसा आमचे आदार तोच जावन आसा झळक तोच जावन आसा आमचो आसरो तो जावन आमचे बळ तो दिता आमकां वर्ते अवतारान ताचे वर्ते काण आनी रूस पवित्र तो आमचेर येता येता काळजां मनांनी तळ करता करता जेसूची वळख तो दिता संपूर्ण सताक आमकां पायता पवित्र तो आमचेर येता काळजां मनांनी तळ करता जेसूची वळख तो दिता संपूर्ण सताक आमकां पायता आमी ताका स्वागत करया आमकां नितळ करया जेसूक लागीं सरया जय 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 आमी ताका स्वागत करया आमकां नितळ करया ताचे लागीं सरया जय 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 देवा बापाची
बाबाची स्तुती करया जय 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 जेजू सोम्याक नावाडुया जय 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 पवित्रात्म्याक दिन वाचुया जय 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 त्रिएक देवाक महिमा दिव्या जय 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 देव बाबाची स्तुती करया जय 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 जेजू सोम्याक नावाडुया जय 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 पवित्रात्म्याक दिन वाचुया जय 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 त्रिएक देवा महिमा दिव्या जय 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 त्रिएक देवा महिमा दिव्या जय 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 हालेलुया 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 महिमा दिव्या हर का दिव्या गुलाब दिव्या स्तुती करूया या वेळा तुम्ही आमच्या संगत असाल तुम्ही आमच्या मला गायला पवित्र क्रमाचा आमच्या संगत असताना त्याच समयात आम्ही मागया मगाच्या त्याच समयाचा आधार मागया चढ सर्व बांधतो आमका दिता तेच आधार या वेळा बघच्या जेच्या नावान जेच्या आम्हाला रक्ताचे पण यथेष्ट बाबा आमच्या देश जाऊच्या समयात दिला तो आधार सदन समय बघ्या समीन आमका आधार दिता समयाच्या नावा काढून हालेलुया 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 विश्व समाला 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 वला 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 हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हर गांजे दो थैंक यू जीसस यस हालेलुया हालेलुया यीशु नमन हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया सगळ्या मी बसच्या मगाच्या सगळ्या बसच्या समयाच्या वरती आपण आपणाच्या आमकां ताणें आपयला ताच्या वरती आपण जिवंक आमकां आपयला ताचो मोग करूंक आमकां ताणें आपयला आनी त्याच वरत्या उतरांनी तो आमकां जो हांच्या वांजेलांत बसयता तो आत्मा बसयता तो पवित्र आत्मा त्या पवित्र आत्म्या सांगात जिवोवच्याक आमकां दोन कंडिशनां तो घालता दोन कंडिशन पंत हॉन म्हणयात आमी म्हणल्या प्रमाणेच द हार्डेस्ट कमांडमेंट इज टू लव वन अनदर पूण सम्य सांगत आसतना ताचें जिवन आमी पळयलें जाल्यार सम्याक कितें हार्ड आसलें हार्ड म्हण तो घेत बसोना कठीण म्हण तो घेत बसोना ताका कळीत आसलें कोण आपणाक विकूंक 30 नाण्या खातीर बुल्ला विक्रीत करता मात न्ही त्या कुस्साचें मरण सोंसच्याक त्या कुस्साचें मरण मरच्याक तेस जावन आसा बुन्याद तो एक कीस गतान पाराधीन करचो जाल्यार सम्यान त्या जुदासाक ना म्हणोना तुजे पांय हांव धुयना म्हणोना म्हाका तो नाका म्हणोना गतान पाराधीन करचो आमच्या मदगत आसा म्हणा लागलो तो परिवर्तन जावच्या खातीर पूण जेवून सार ताच्या भितर रिगोन आसलो जुदास परिवर्तनाक आयतो जालो ना जायतीं जाणां आमच्या जिवनांत आज आमी परिवर्तन जावचें आशेत हांव पूण बंदड आसा त्या जेवसाराची बंदपास आसा आनी त्या बंदड बंदपासा देखून आमी आज आमचें परिवर्तन करून घेना जायतीं जाणां आमी आमची लौकीक जाणवाय काडून आत्मीक जाणवायक तर्क करूंक वेता आत्मीक जाणवायक कांयच न्ही आत्मीक जाणवाय मुखार लौकीक जाणवाय कांयच न्ही त्या देखून सांत पावल म्हणटा उलयता बाडार गायतर देवाच्या जाणवायची ह्या पोकळ संवसारी जाणवायची न्ही म्हणटा तो तसली जाणवाय दिवच्याक सोमी आयिल्लो आनी त्या खातीर जो जवांजलान तो कितें म्हणटा म्हळें आमी आयकव्या तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार आनी म्हजे उपदेश पाळटल्यात
मोग करता जाल्यार उपदेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतालो तो तुमकां एक मजतदार दितालो आनी हो तुमचे सवें सदां काल रावतालो. तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक साकाना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखूय ना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. आनी आतां बरी आमकां सोडून वचोंक ना जेजू. इतलो अपुरबायेचें जेजून आमकां दिल्लें तें वर्तेपण आसा, ताची वर्तें दायज आपणाचो आत्मो, आपणाचो आत्मो. तेच सम्यतें एक जावन जियेत आसतना मोगाचो बांद आमी घट करया. मोगाचे न्हू, सम्यतें तो मोगाचो बांद घट करतना कसलेंय ते बंदपास आसा, बंदड आसात, आडकळे आसात, ते सगळे आमी काण तुटोवन उडोवंक शकतले. केन्ना तो बंदपासाचो काट आमी तुटयना तेन्ना सम्याची जर आमचे थंय देवाना. सांग बरो, जायतीं आमची कुटुंबादारां आज सम्याच्या वळखींत नासतना नानांत तरान पयस पयस आसात. नानांतरचे वायट वाटो तांणी धरल्यात. त्या खातीर थोड्या म्हणचे आसा ताका कशें सुटका दिवची फादर, ताका कशें हाडचें फादर. ताच्या कुटुंबांत अशें आसा. काल तेकली म्हणा लागली, फादर म्हज्या आवयक कशें हाडचें म्हण कळीत ना, भाव सोडिना, भायर येवंकूच सोडिना. तसल्या बंदपासान ताणें ताका दवरला. नाका जाल्ल्या वायट करता फादर. तसले बंदपास तुटोवच्याक सोमी मात्र आसा. कित्याक हर एका जेवण सारसो काट ताणें तुटोवन गेलो. कोणी जावं दी तांकां तो म्हणा लागलो, तोंड दाम निकळ भायर. आनी तसले बंदपास आमच्या कुटुंबांत आसात तर मोगाच्या भाव आनी भयणी सोम्या लागीं माग. तसले बंदपास सोडोवच्याक देवा लागीं कंतरादोरी आमी मागया. कंतरादोरी आमचें सगळें समर्पीत जिवीत सोम्याक दिवया. असले बंदपास सोम्या मुखार दियात, सोम्या मुखार घालात. सोमी म्हणटा, खंयचेय बंदपास बंदडे वयर म्हाका पदवी आसा, ती पदवी हांव चलयतलो. केन्ना तुवें तें सोम्याच्या पांया तळा हाडलें तेन्ना. त्या खातीर आमी थोडे फुडें म्हणच्या, जाय जाल्यार तो करून, जाय जाल्यार न्ही, तुका जाय जाल्यार ये, तुज्या कुटुंबाक हाड, तुज्या संबंदीक हाड, तुज्या सैरा धैरांक हाड. कोण सकड तें देवा तें पातयेन दवरनासा. नानांत वायटांत आसात तांकां हाडणें, तांचें तें वायट सोडोवन दी. तांचे ती कलय म्हणली ती मत, दाड्डी जाल्ली ती मत उज जोडोवन दी. जाणवो आयता तूं बरोवन दी. सम्याची जाणवो आयता तूं वचोन दी. पवित्र आत्म्याची जाणवो आयता तूं भरता आसतना सत कितें, वायट कितें, खोटी कितें सगळें उगडाप्यान जातलें. जायते जाणां कळीत नासतना खंयच्या खंयच्या पांगडा गेल्यान, खंय खंय गेल्यान त्या देखून वकमोल करतात, तर्क करतात. तशें गी अशें गी, सगळे देव एकच, तशें अशें म्हण जायते तर्क आमच्या देवाक विकृत करून दुसऱ्या देवाक ते गेल्यान जालां. ताणें फाटी येवच्याक सोम्या कडेन माग, सोम्या कडेन इसार. सोमी दिता तें व्हरतें समाधान. सोमी दिता तुका तें बळवंत सकत हर एक सोमी दिता. मोगाचें न्हू, सोम्या कडेन मागया. आनी तें गीत गायता आसतना तुजी काळजां मनांत तुजे दडदडे कितें आसात, तुजे गोंदळ आसात, घुस्पड समस्या आसात, कसो सकड प्रॉब्लेम आसा, सांग ताका, सांग. तो सगळें तुवें घरा पावच्या भितर तें संपूर्ण तरां काण उडोवची सकत ताका आसा. कित्याक म्हळ्यार जायते जाणां म्हणटात, कसलें म्हजें कुटुंब आसलें फादर, केन्ना हांवें रेतीचें जिवन आराम केलें, केन्ना त्या सोम्याच्या आराधना भागीदार जालीं आनी त्या दीस सावन म्हज्या कुटुंबांत जायतें समाधान आसा, शांती आसा. घुस्पड गोंदळ सगळें निकळोवन पडटात म्हणा लागली. आनी एकलो भाव म्हणा लागलो 3 दिसां पयलें, फादर तुमकां कळीत आसा म्हजें जिवन कितलें देदेस्पर आसलें, आज हांव सुखी आसा फादर. सोम्या लागीं तुमी वसा म्हूण सांगलें, हांव गेलां. सोम्या सांगता एक जावन आसा. गावया आमी गीत. ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆಯಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ. काळजांत आसली ती दूख ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ सोम्याचे वर्ते जर ಎನ್ನ ती देवली तर ದೇವ ನೀ सगळें सारकें जावंक सोमीन दादार. ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು
ಬದುಕಿನ भरडागिदे कसली कंदाला ती कान पसून काढता समय ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ येत जलाची सांगता का ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ सम्या ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ होय ದೇವಾ ನೀಮೋ आमची दारे बघा तात्कालिक सम्या देऊन पर्याय शाश्वत ದೇವಾ ನೀ मोडिसु गाणे दाखवण्याची वाट शाश्वत जावन आसा तसल्या वाटेन चलतना कितले कश्ट आल्या रे कितले पयस म्हाका वचोंक पडल्या रे तो म्हज्या सांगात आसा म्हजें सगळें दूख हांव सोसून व्हरता म्हजे समस्या सगळे पूर्ण करूंक तोच स्वामी म्हाका आदार दिता आनी तोच म्हाका चलयता ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದೆ ನಡೆದು ದಣಿದೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ कांयच फायदो ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದೆ ನಡೆದು ದಣಿದೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ तुका विसरून गेला कांयच फायदो ಕರುಣಾಳು ದೇವಾ ದಯೆ ತೋರಿಸು म्हाका वाट दाखय ಕರುಣಾಳು ದೇವಾ म्हजे वाटे होगता ದಯೆ सम्या जेसू ತೋರಿಸು जेसू ಮುನ್ನಡೆವ मुखासून ಪಥ वचो म्हजे ತೋರಿಸು जीवन अपुरबायचें करूं सोबायचें करूं सुरंगार हांव त्या जिवना परचळेचें करूं त्या जीवन परिवर्तन करूं रूपांतर करूं म्हजे ಬದುಕಿನ बरडागिदे कंत बेजाराय बोलून आसा ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ पयस करे सम्या ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು कितलेय सुखी गेल्या रे कितलेय पातकान पडल्या रे पाटी स्वामी म्हणटा आपयता आनी म्हणटा कितले पयस गेल्या रे बियोचे घरांत ये म्हज्या लागीं वेंचीक पुताक वेंगलो बापय आज आमचो जेजो आमचो बापूय जावन आमकां वेंगतालो हर एक लागीं तो सांबाळटालो हर एकल्याच्या जिवनांत कितेंच कांय उजवाड ना तरी उजवाड पेटोवचो जेजू आमच्या जगात आसतना वाट समकोवचो जेजू तस वाट आमकां दाखयता ಕಡು ಪಾಪಗೈದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಲೆದೆ ತೊರೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಕಡು ಪಾಪಗೈದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಲೆದೆ ತೊರೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ तसो उजवाड ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಒಳ್ಳೆ तो उजवाड या वेळा ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ सगळं मेहता ನಿರೀಕ್ಷಿಸು तुझ्या आणि म्हज्या जिवनाक ಕರ ಹಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸು सगळे बरें बरें देवच्या ಕರ ಹಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸು ಬದುಕಿನ ಬರಡಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ प्रकाश परसळ आमच्या देवी उपसोंदी तो परसळ आमच्या देवी सोड्या ती तो परसळ आमच्या जीवनान सगळें बरेंपण भोगच्या समे कडेन उलय सांग पुरो आमी थकल्या पुरासाण जाल्या थोडे आळसायेन भरल्या थोडे आमकां कितेंच करूंक नाका ती सुटसूट आयना पिड्येन ती जंजरल्या पिड्या वयर पिडा येता आसतना कित्याक म्हाकाच म्हज्याच घराक
ट्रेवर म्हळ्यार नेण्ट्या भुरग्याक पिडा येता आसतना ताच्या आवयन उसारिल्लें उतरां म्हज्या भुरग्याकच कित्याक वयल्यान वयर कित्याक ती पिडा येता. त्या वेळार त्या आवयच्या आवयन सांगलें उतरां ही देव आमच्या सांगाता आसतना खंयचीय पिडा येवं दी, खंयचीय समस्या येवं दी, भिये नाका, पोड कर, डिप्रेशनाक वचनाका, कंतिश्ट जावन बसनाका, झूज मांड, झूज, फायट विथ द सिकनेस, फायट विथ द डेवल. तस जाल्यार वर्तें जिवांची पाद्री पियोच्या कुडींत आसली ती पिडा इतली वर्थे गे तडबडी ताका उठोवंकच जायनातलें. तसली पिडा ताका आसली. त्या पिडेंत तो मरता म्हण जाता आसतना मरच्या पयलीं वर्द घेवन दी म्हण बेगीनच ताका ती वर्द दिल्ली. ह्या जाग जावन नेमल्लो माकुल्लो. पूण ताच्या उपरांत त्या सक्तीन आपल्या पिडेच्या विरोध तो झुजलो. पिड्या विरोध झुजलो मात न्ही हेरांची पिडा झुजोवंक तांकां बरें करूंक तो मुखार सरलो. जेचे 5 गांयची ती दूख 50 वर्सां आपल्या कुडीर तेगेने घेतली आनी त्या गायांत जावन वळच्या रक्ताद्वारी जेवसराची विदोळी ताणें पयस दावडली. जायत्या पिडेस्तांच्या तकलेर हात दवन ताणें मागलें आनी ताच्या वर्त्या जिवितांत येवकारिस्तचो वर्तो मोग करन येवकारिस्तचो वर्तो सांत जो जालो, मिस्तीक तो जालो. येवकारिस्ताक ताणें इतलो मान केलो की येवकारिस्ताच्या जेजू शिवाय दुसरें कितेंच म्हाका संतोष दिवंक साकाना म्हणा लागलो. आनी तस येवकारिस्ता जेजू हेरांच्या जिवनांत तांकां बरें करच्याक ताची ससाय ताणें मागली. कॉन्सेक्रेटांत त्याच जेजूक मिसाच्या बलिदाना वेळार उखल धरता आसतना 3 घंटे 4 घंटे म्हणल्यार बरी कांयच पुरासाण नासतना जेजूचे मांस आनी रगत तो उखल धरतालो गय. आनी तेन्ना थंय आशिल्लो लोक जेजूचेर आपले दिश्ट घालले. जेजूक पळोवन संपूर्ण तर आपली पातकां रडताली गय. आनी पातकां रडचें जावन आसा मोगाचें न्हू सुटकेचें वाट. पातकां रडचें जावन आसा सल्वासावाची वाट. पातकां रडचें जावन आसा नवें जिवांची येवची वाट. तर आज सोमी आमकां आपयता तस जाल्यार नव्या जिविताक, तस जाल्यार नव्या जिवनाक सोमी म्हणटा हांव आसा, हांव आसा. सोम्याच्या सांगाता आसतना भिये नाकात मोगाचें न्हू. माग, तुका कितें सांगूंक आसा सोम्या सांगाता सांग. आनी सोमी म्हणटा हांव आसा. तुज्या काळजाच्या गुडायत हांव ताची तुजें उतरां उमाळून दी, तुजें उतरां उमाळून दी. तो सोमी म्हणटा हांव तुज्या काळजांत बिडार करूंक आशेता, हांव तुज्या जिवितांत वांटेली जावंक आशेता. सोम्याचें वर्तेपण हांगा आमकां तो दिता. तोच म्हजो सोमी, तोच म्हजो देव, वाकाणी तुका काळजांता. तोच म्हजो सोमी, तोच म्हजो धनी, वाकाणी तुका काळजांता. तोच म्हजो सोमी, तोच म्हजो देव, वाकाणी तुका काळजांता. तोच म्हजो रचणार, तोच म्हजो रचणार, तोच म्हजो धनी, तोच म्हजो धनी, वाकाणी तुका काळजांता. परत बडी तोच म्हजो सोमी, तोच म्हजो देव, वाकाणी तुका काळजांता. तोच म्हजो रचणार, तोच म्हजो धनी, वाकाणी तुका काळजांता. तोच म्हजो आदार, तोच म्हजो आदार, तोच म्हजें बळ, वाकाणी तुका काळजांता. तोच म्हजो
म्हजो आसरो तोच म्हजें सूख वाकाडी तुका काळजांत तोच म्हजो आदार तोच म्हजो आदार तोच म्हजें बळ वाकाडी तुका काळजांत तोच म्हजो आसरो तोच म्हजो आसरो तोच म्हजें सूख तोच म्हजें सूख वाकाडी तुका काळजांत तोच म्हजो सोमी तोच म्हजो सोमी तोच म्हजो देव वाकाडी तुका काळजांत तोच म्हजो रस्ता तोच म्हजो रस्ता तोच म्हजो धनी वाकाडी तुका काळजांत वाकाडी तुका काळजांत वाकाडी तुका काळजांत त्या समयाचें तें गीत सदांच आमच्या काळजांत उमाळोन दी खंय वेताना येताना पैण करतना हर एका जाग्यार बसतना उठतना हर एका वेळार तेंच वर्तें गायन सोमी तो धनी तो देव तो रचना तो आदार तो बळ तो आसरो तो उजवाड तो तारो तो विश्वास सगळे शब्द तुज्या काळजाच्या गुंडायक रोंबय रोंबय आनी चड रोमतना तुजे काळीज वर्त्या तरान मोवाळोंक सोमींत आमकां आदार जाता मगाचे भाव भयणीनो बोवा परबाय तरान सम्यान आमकां हाडला ताच्या पांया तळा ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावया आमचे कश्ट आमच्यो समस्यो जावंक बरो ना नंतर जे कश्ट आसात इल्ल्यानी थोड्यांचे कश्ट इतले आसात की कठीण आसात की ते कशे ते परिहार करतात म्हणलेंच थोड्यांक कळीत ना कित्याक देव तांचे सांगता रावोन ते परिहार करता आनी ते म्हणटात देव आसतना भिवची गरज ना पूण परिहार जाल्ले उपरांत आमी देवा सण सोडचे न्ही देवा सांगतात ते राव आनीकी चड तसो मोग करूं कोण आमकां गरजे पावता त्या इश्टाचो आमी वर्तो मोग करता आनीकी चड मोग करता आमी म्हणटा ताका आमी विसरोंकूच साध्य ना म्हणटा त्याच प्रमाणे विसरोंक सकनातलो जेजू आमचो केन्नाच तेजो उडास नासतना रावंक साध्य ना मोगाच्या न्हू हर एका वेळा म्हणल्यार बरी ताका आमी आपोवंक जाय एक तरणाटी चली बायला गांवांत ती आसा ती केदाळ म्हणटा फादर म्हजें काम इतलें कश्टांचें फादर कितलो दाबाव आसा फादर इल्लें चड उणें केलें जाल्यार अन्याय हेरांक करचें पडटा फादर जाल्यार थोडे फुडें म्हाका कांयच दिसना वाट त्या वेळार हांव धांवता त्या जेजू लागीं बायबल ओपन करता दिता तो म्हाका आदार दिता म्हाका तें उतर दिता म्हाका तें बळ हांव अन्याय करूंक पळोवन जावं नजो म्हूण चिंता जाल्यार थोडे फुडें कितेंच करूंक हांव सकना त्या वेळा हांवें देवाचेर म्हजे दोनी हात उक्ते धरचे आनी म्हणचें कितें करूं देवा हांव म्हाका कांयच वाट दिसना ह्या वेळार देवूच वाट दाखयता फादर वाट दाखयता मागीर अखेरेक हांवें म्हणचें देवाक देवा तूं म्हाका बळ दिताय म्हाका कळीत आसा हांव भियोवचें ना हांव सडचें ना हें म्हजें काम बऱ्या तरा म्हूण धरसून व्हरोन जायत्या जाणांक तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक कितेंय हरकत जायनातल्या बरी तांचें काम उरोवंक हांव तयार जातालीं आनी देवा कडेन हांव मागता फादर जायते देव म्हाका उजवाड दिता म्हणटा तसलो उजवाड जावच्याक ह्या वेळार सम्या कडेन आमी मागया सम्याचें वर्तेपण तो आमकां दिता ह्या वेळार जेजू आमकां सांगता हांव तुजे सांगता आसा जेजू म्हजे सांगता आसतना भियोवची गरज ना दोनी हात काण तुमच्या काळजावेर दवरात मोगाच्यान मौन वातावरण कितें म्हणटा तुजे मतींत कितें बोगना काळजान कितें कंत बेजाराय आर्थीक समस्या घरान सुसेग ना थोड्यांनी म्हणा लागली इतलो बरो आसलो फादर म्हजो डॅडी कालकली रडा लागली तरणाटी स्त्री म्हजो डॅडी इतलो बरो आसलो फाटल्या 3 वर्सां म्हज्या आवय जायते मारता सुसेग ना घरान संतोष ना कितें करचें म्हण कळीत ना चड आनी चड दबाव जांक बरो थोड्यांक आमकां बरें जिवन आसा आमचें काजरी जिवन बऱ्यान आसा देवाक आर्गां दी
सांग बरं, थोड्यांच्या जिवनांत जायते समस्या आसात. देवा कडेन सांग, रागार जायनाका. देवा सांग, देवा कळीत आसा तुका, तूं करतालोय. आमच्या पोट्टांत एकली स्त्री आसली, आमचे रेतेर दिता आसतना ती म्हणटाली, फादर देवा कळीता न्ही फादर, कितेंय केलें जाल्यार देव आसा न्ही फादर, ताका कळीत आसल्यार बरें करतलो. म्हजो घोव मरण पावलो जाल्यार देवाक जाय आसलो वयला फादर, ताणें खंडीत जावन म्हाका ताणें सोडूना. म्हज्या सांगाताच देव आसा, देव म्हाका चलयता, म्हजें जिवन चलयता, खंय व्हरता खंय वाडटा तें ताकाच कळीत आसा. तुज्या जिवनांत तेंच अनुभव. तुज्या भुरग्यांक काम ना. जायते जाणां ह्या दिसांनी विजिटींग विजार बैलगांव पावल्यांत. जायत्या जाणांचे टेम्पररी जॉब आसा, थोड्यांचे सिकअप जाला आनी थोडो तेंप ताका बैलगांवांत रावंक आसा. रूल चेंज जातात, थंय आसले तांचे सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन चेंज जावन आज आमच्या भुरग्यांची थोड्यांची स्थिती जायती गोंदळ जाल्या. तांकां कितें करचें म्हण कळीत ना. तांचें अस्तित्व हालल्या बरें जालां असल्यांक जेचो म्हणटा. माग तांच्या खातीर. तुज्या कुडीन पिडा आसा, कसल ती पिडा ती सगळी सोम्याक दी. सोम्या सांगाता माग. सोम्याक दिता आसतना सोमी ना म्हणना, सोम्याच्या वर्त्या जिवितांत वॉन्टेल्सां आसा जावंक प्रती पिडा, तकली बडापड, तकली दूख, गम इन्फेक्शन, दांताची दूख, ताळ्यान दूख, खान सारकें आयकनात, कानान कितें गुल्या बरी जाता, मायग्रेन आसा, सायनस आसा, सायनसांत म्हाका कितें करचें म्हणून कळीत ना. असलीं कोणी आसत तरी राहुल्या कडेन दिंबी घालात. मोगाचें न्हू, दिंबी घालूंक जायना तर थंय उबे राहुल्या कडेन तुमचे हात जोडात. तसलें हात जोडून जेजू म्हाका सांगात, पळय जेजू म्हजें दूख. कोणा दिंबी घालूंक जाता तसली पिडा आसली दिंबी घालात. मायग्रेन, वरकेनी, वॉटिगो, कान दूख, गम इन्फेक्शन, दोळ्यांची दिश्ट सारकी ना. दोळे एकट्या जाणांची कालच्या दिसा येवन म्हणा लागली, आमची दोळ्यांची दिश्ट कितें आतां म्हण कळीत ना, फादर गैरी गैरी जाता. तसलें कोणी आसत तरी दिंबी घालो आतां दिंबी घालात. दिंबी घालो जायना उबारल्या कडेन तुमचे हात जोडात. तकली पडापड आसली, तशेंच गोमटी दूख, गळो दूख, गळ्यांत कितें सिरकल्या बरें जावचें, सारकें जेवंक जायना, कितें म्हण कळीत ना. खापो भरला, न्युमोनिया जाला, न्युमोनिया जावन गळ्या लागीं धोंपळो करचें म्हण सांगला. असलें कोणी आसात तरी जेजू सांगात, दिंबी घालात आनी जेजू मुखार मागात. त्याच प्रमाणे मोगाचें न्हू. कोणा सक्कडी पेंगटाची दूख आसा, बुजांची दूख आसा, हाताच्या गांठीची, पांयाच्या गांठीची, तेच प्रमाणे पेंगटाची, पाटीची, या पांयाच्या तळवेची उलोप आसा, तसली जेजू मुखार दिंबी घालात आनी सांगात जेजू. जेजू म्हणटा हांव आसा, भिये नाका. त्याच प्रमाणे शुगर जायती सोडल्या, जायती वयर गेल्या, कितें करचें म्हण कळीत ना. शुगर प्रॉब्लेम, BP, कोलेस्ट्रॉल, फॅटी लिवर असलें सोम्या सांगात. किडनी प्रॉब्लेम, किडनी स्टोन ब्लडारांत येवन रावला, किडनी सिरोसीस, किडनी डायलिसीस, लिवर सिरोसीस, लिवर प्रॉब्लेम, फॅटी लिवर, तेच लिवर सारकें फंक्शन जायना. गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम, कितें केल्यार जायना. आस्मा, ब्रोंकायटीस, अल्सर प्रॉब्लेम, वीजिंग प्रॉब्लेम, थायरॉयड, वेरिकोस वेन्स, नर्वस ब्रेकडावन, सिरांची धडबल येता. त्याच प्रमाणे HP उणें आसा, तुज्या ब्लड कावंट उणें आसा, तुज्या कुडींत विटामीन D उणें आसा, तुज्या कुडींत कॅल्शियम उणें आसा, कातीची पिडा, धवी सिवां पडची, धवी कथां पडची, असलें कोणी आसत तर सोम्या सांगात. कॅन्सर पिडा, ट्युमर पिडा, कॅन्सर पिडेचे जायते जाणां वळवळटात, जायते जाणां कश्ट जातात. परिक्षे बरें येल्या, रिजल्ट बरें येता की ना गे नीटाचें, खंत CET बरयल्या, खंत जेजू कडेन सांग. म्हाका एडमिशन घेवंक आसा. म्हाका महेश म्हळ्यार एकलो आमच्या जातीक येवन ताच्या कुटुंबांत जायतें वळवळटा. एक्सिडेंट जाला, 8 म्हयने जाले, भुरग्यांचे फीज भरूंक जायना. स्त्री वळवळटा, तिका जाय तो आदार दी म्हण मागया. जायते जाणां फीस भरूंक आर्थीक समस्या आसात, कितें करचें म्हण कळीत ना.
जेजू म्हणटा हांव आसा कंगाल जायनाका देदेस्पद जायनाका कोण दिमी घालून आसात ते दिमी घाल मागात कोण उबे रावन आसात ते दिमी घालून उबे रावल्या कडेन मागात पवित्र आत्म्याची सकत आमकां गूण कर सम्या आमकां आपट सम्या आमकां नितळ कर सम्या आमच्या बांदपासांत आमकां राख सम्या आमची कृशी बरी जावन सम्या आमचे जानवर बऱ्या तरान सांबाळ सम्या आमचे वाटो एक्सिडेंट जाले थोडे केसी आस्पत्रेंत आसा जावंक बरो थोड्यांचे हात पाय मोडून गेल्यार जावंक बरो जायते गाय जाल्यार जावंक बरो ऑपरेशन जालें गाय गूण जावना जावंक बरो पोटान दूख पोटाची साबणी असले कोणी आसात हरद्यान दूख हरद्यान कितें दावरल्यार बरें जाता कितें जाता काय म्हळ्यार एक भें आसा असले डिप्रेशनांत आसात निरासपणांत आसात वायट वाटेन वचून आसात पातकान पडोन आसात देवाक पातयेन आसतना आसात असल्यांच्या सगळ्यांचे चर्यो सोम्याच्या मुखार दवरया सोम्या कडेन मागया जेजू आमकां आदार दिता पवित्रज्ञा मुचेर देवो ये माग पवित्र आत्म्या कडेन पवित्रज्ञा देवो तकले तळयो बरे आसले हर एका शिरांनी मुचेर ज्याच्यामध्ये रक्ताचे बळ ह्या वेळार रोमन सम्या मुचेर देवो संपूर्ण रोमन कुर्सदान मुचेर ओळले ते रगत देवोन येवन पवित्र आत्म्या सकत ह्या वेळार हर एका भुरग्याक गूण करून तकले तळयो बरे आसले हर एकी पिडा गूण जावन सम्या जेजू ओ जेजू या पवित्र आत्म्या धाड देवाने जामाले रगत आणि पवित्र सगळं बलवंतारा सगळे पिडा गोड करत समस्या परिहार करत कोणा सगळं कठीण आहे बापाच्या म्हणजे काळीज आता जाऊन त्या काळीज मावळ आहे तुझ्या लागी धावणे उंचा ग तांका बापाच्या उरपादे आमचेर देवोन ये जेजूच्या आत्म्या आमचेर या वेळा संचलन जाऊन या जाग्यार हर एका भुरग्यांच्या कुडीत संचलन जाऊन आत्म्या आमचे देवाने दे आमकां गुण करून आमचे सगळे कोणी जातले हर एक विश्व संचलन जाऊन त्यांचे स्तब्ध जाल्यात ते हार मारली स्रोत झाले या वेळी तुझ्या गती मागता रोजमेन सेलेन एप्रोजिन मॅक्सिम सेवेल अँटनेट आशा या भुरग्यांची दुःख पिडा सगळी वणकाट सम्या वंदना निर्मला लॉरेन्स मार्क शॉन जाय जाल्यार बरें पडटा का दिवच्या विनोद जेजू म्हणटा अबिल जेजू म्हणटा तुका सोड सोड सोना ह्या वेळार तुजे लागीं हांव आसा संपदा बरें म्हणटा जेजू हालेलुया 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 जोरी मामाने कोण कर सम्या तुझे पिडा सगळे नितळ कर निर्मळ कर तुझ्या वरत्या बेसालीवर हालेलुया 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 सगळे आमी समयाच्या वरती आशीर्वाद घेवचे आयती जावया मगाच्या न्हू आमच्या त्या वरत्या जाग्यार आमी आसा समयाचे आशीर्वाद घेवचे हांगा समय आमकां आपयता आनी त्या आशीर्वादाने आमी एक जावन सगळे आमची कूड समयाच्या हातांत दिवया इथ्या बोडा सक्रामेंता नामान करूया पूर्वील्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आधार्या सर्वोवेच्या बाबटाचे बोर्तिया जशी बापा तसेच पोता
Potwi महिमा सस्ना एका स्थळ्यान समसमी नावता हे देवा विचे संक्रमेंत खाल तुझ्या कष्टमना सुगडा तु आमकां सडलाय तुझ्या वर्त्या ताळ्या मावळायन आमचे तुझे दीस सरयलाय काकुतीचे आनी मावळायची भुरगीं आमी जावच्याक बऱ्याच जाण वयान तुज्या वर्त्या मोगान भरच्याक आनी एकामेकाचो मोग करूंक जाय जाल्यार सर शेती आनी खुरपा आमचे वयर तूं वत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना दान भेटयत आसतना ते सवा ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. जेनेवीव लोबो पांगळा, लीना गिलबर्ट मोनीस हांचो आज बर्थडे, रिशाल लोबो उडपी हाचोय बर्थडे, अशोक डी अल्मेडा बारकोर हाचोय बर्थडे, मोनिका डिसोजा नित्यादार, विजय फर्नांडीस उडपी, नॉर्बर्ट मेंडोन्सा कणजार, जोशुआ कास्तेलिनो मूडबेळे, सावेर डायस उद्यावार, एलियस डिसोजा आनी कुटुंब नैनाड, मेरी कास्तेलिनो पामूर, लुसी डिसोजा पामूर, डेनवेर गामा उडपी, प्रीत जॉयस मतायस दुबय हांचो 6th वेडिंग एनिवर्सरी, प्रिमल आनी स्नेहल रुझेरियो लोरेटो, जॉस्ली आनी जॉस्ना मिरांडा उजरे, ग्रेसी डिसिल्वा मडंत्यार, तशेंच रिशन मार्टिस मूडबेळे. ते सवा वेरोन सामुएल आल्बुकर्क सुरतकल बोरी भलायकी मेळोवंक, स्टॅनी सुनीता मेंडोन्सा आनी कुटुंब हैदराबाद, लुनिस वेगस पुत्तूर बोरी भलायकी मेळोवंक, तेरेजा डिसोजा आत्म्या खातीर मीस दिता आशा मंतेरो आनी कुटुंब कालमाडी, शांती फर्नांडीस आत्म्या खातीर मीस दिता विल्फरेड फर्नांडीस आनी कुटुंब उद्यावार, डेनिस कॉड्रस आत्म्या खातीर मीस दिता तेरेजा कॉड्रस आनी कुटुंब शिवमोग्गा, मायकल आनी मेरी कोरेया हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता अश्विन कोरेया उद्यावार, मोंतू मॅगदलेन पुर्तादो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता हेनरी फर्नांडीस कालमाडी. मोगाच्यानो तुमच्या गमनाक एक विशय ये मीस निनवाशी कळसन बापा तुझे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक सांगल्या आमचे तुवे तुल्या कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता सगळे सृष्टी सरसनार तूं आमचो मोग करता हर एक जिवेचो मोगान पोस करता कृपे दिनी दिवन आमकां तारण लाभयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपांत घेता दिनवाशी काळसन बापा तुझे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक सांगल्या आमचे तुवे तुल्या कृपे देण्यापासून अर्गां तुझी गाथा. मुखेश बाबिणे देवा गारगा देव्या देव सुपकार बड्या व्हडा संख्यान आमी हांगा जमल्या देवान आमकां सगळ्यांक हांगा मोगान आपोवन हाडला तसो मोग व्यक्त करूंक एकामेका थंय जाय जाल्यार कृपा मागोवन पवित्र रायच्या नांवान
मिसाचे बलिदान एक कुटुंब जाऊन आता आम्ही प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकपट तुमचे सवे असो. तुमची सवय असो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्यात तर आनी म्हजो आत्मो तुमचे थंय येता तर हांवें केल्ली मात्र न्ही, ताचे वर्तीं कार्यां तुमी करूंक शकतल्यात म्हणटा आमचो स्वामी. कित्याक सम्याचो आत्मो आमचे संगात येत आसतना तो आमकां वाट दाखयतलो आनी सम्याचे मिसां मुखासून व्हरोंक ताचे खरें सीस म्हणून आमी मानून घेवच्याक आमची कार्यां निदर्शन जातालीं. त्या देखून आमचे थंय बावार्थ आसून आमचे थंय कार्यां ना तर आमचे थंय कूड आसून जीव नातिल्ल्या बरी. तशेंच आमची कार्य रुपी आमी जाता आसतना बावार्थ दडत्या मापान तो व्यक्त जाता. कसलीं कार्यां आमची एकामेकाच्या मोगान भरची, एकामेकाच्या दायळेंत आनी मोळें आसची. कशें तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाय म्हणली ती कार्यां आनी कृत्यां आमच्या जिवनांत सदांच जियोंक सम्या थंय आमी एक जावया. सम्याची कृपा मागया. ताणें दिल्ल्या करीत आमी कितेंच करूंक शकचे ना. ताचो आत्मो आमच्या थंय ताणें दान दिला. दरबास्त मापान फळ दिवच्या मात्र न्ही, ताचे वर्तीं कार्यां आमच्या द्वारे तो करतलो. आमी आमकांच ताच्या मुखार समर्पीत करया. केन्ना आमी खालती विधेय बोळी सादी जाता तेन्ना देव वर्त्या मापान ताच्या महिमेक आमकां वयर उखलतलो. व्हडपण आमी लेखूंक जाय सम्याच्या संबंदाचें. व्हडपण आमी लेखूंक जाय आमचो व्हरतो अनुभव सम्या थंय आमी बगचो आनी तेन्ना आमचें जीवन सुफळ जातलें, आमचे वाटो उक्त जातलो आनी आमची सगळीं कृत्यां देवाक मानवा सारकें जातालीं. त्या खातीर सम्याचो आदार मागया. उणेपण आमचें थंय आसा तर तडबडी आमी चुकल्या जावंक बरो. द हार्डेस्ट कमांडमेंट इज टू लव वन अनदर. आनी तो उपादेश बऱ्या तरां पाळूंक सकत आमी मागया. चुकून पडल्या खातीर आमी देवाचे भोगसाणें मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता. मनांचे तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेर सदांच हांव कार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदादा देव आमची काकूत करूं, आमची बातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्पद आनी सृष्टाच्या देवा, आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्तान मरणाचे सही करून सृष्टी महिमा जोडून घेतली. सर्गेच्या सगळ्या भक्तां बरोबर ताच्या महिमेत आनी संतोष आमकां वांटो दी. अशें जंय आमच्या दिरादी गवळी गेला थंय ताचो कालतो हिंडी शबीतेन पावो. आमी मागता आमच्या सुम्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र आत्म्याचे एकपणां जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. दुसऱ्या साबता दिसा चड उणें सगळें शहरच देवाचें उतर आयकूंक जमो जालें. पूण लोकांची खेट पळोवन
जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय पाटी फुडें करिनासता तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले, देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली, पूण तुमी तें इन्कार करून सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगतांव आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परततांव. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. प्रत्वेच्या पोंता पर्यान बाचेवेचे हातेर तूं जमच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. हें आयकून जुदेव न्हय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. सासणीक जिविताक नेमल्या सोमेस्तांनी सतमानलें. अशें सुमयाचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारलें. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुख्यस्थांक साळवयलें आनी पावल आनी बार्नबासाचेर खडकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडयले. धर्मदुतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची धूळ फापडली आनी ते इकोनियाक भायर सरून गेले. पूण सीस संतोशान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. प्रत्वेशिकांशिक आमच्या देवाची सडवण देखली. प्रत्वेशिकांशिक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्या जंय ताणें आपणायला. प्रत्वेशिकांशिक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीताने उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. प्रत्वेशिकांशिक आमच्या देवाची सडवण देखली. प्रितुमेर्शिकांशिक असलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भुनिवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हर्सिया. प्रत्वेशिकांशिक आमच्या देवाची सडवण देखली. प्रत्वेशिकांशिक आमच्या देवाची सडवण देखली. सकळ आमी उबी रावया आनी ससोबतगार आमी सांगता मेळून गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. म्हज्या उतरांक काळसांव तुमी सलशा जाल्या. तुमी म्हजे करशी सातेल्या आनी सत तुमी जाणा जातल्या म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्वर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात, पूण ह्या पोडा ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणलो, फिलिपा, इतलो काल हांव तुमचे सांगात आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां. अशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हूण येत. हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हज्या सवय आसा हें तूं सत्मान दिनाय. हांव तुमच्या लागीं उलयतां ती उतरां म्हजे स्थगिंत हांव उलयना. बापूच म्हजे सवय रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा म्हूण हांव सांगतां तें तुमी सतमाना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणूय तुमी सतमाना. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करतां तीं कामां करतलो. तितलेंच न्ही, ताच्याकी व्हड तीं कामां करतलो, कित्याक हांव बापा शिरशेन वेतां. बापाची महिमा पुता मरेपात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार तें हांव तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तुमकां तें दितलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. भेटयता बापा ओंडवायन तुका दयेन तुंगे काणीक आमची तुका ती आणून दे. ओंडवायन हाडून तुझे मुका येता. जिसू क्रिस्ताच्या मासारका बदल म्हूण मागता. भेटयता बापा ओंडवायन तुका तुमगे काणीक आमची तुका ती मानवची. म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पद्दता त्या बापा मानतात असलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या नावाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दाळेन मानून घे. तुवें आमकां पाव केल्या ती तेणी आमी ओगडायना जावच्या आनी सश्टाच्या सुखा आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वयशी आमी करूं सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर कळे आमी तुका वाखाणूंक फावो काय तो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदीक करून उत्तम काळार तुज्या मायमेची कितें आनी वाखाणी वर्त्या 10 बाजार आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बाली. जेन्ना कुर्सा ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पर आमी यज्ञान आदल्या यज्ञान संपूर्णाय दिली.
जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मा तुज्या हातांत ओपोवन दिलो तेन्ना आपण करो याजक वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोश हांव उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्फोर्तो सर्ग आनी संसार बोला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी काका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परिछोण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कराचें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट सगळ परगटुया. Cisu melo, Cisu ciwon sala, Cisu noya etolo. बापाचे मरणासाने पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेची कुडान रगत आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र साबेसो उडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मुरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वांदान आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. Amen.
सुम्यान भाऊ मोगाचे प्रार्थना आमकां शिकयलां तें भक्तीन सांगात म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खुशी सगळ्या जाताची संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची निवडकां बगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेच परस वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सराकांतले वाटय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदतामळ्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशी परमें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भोव मोगच्या भाव भयणीनो पळय आमचो समी जेजू सदांच वर्त्या बळवंतरान आमकां राखता आनी ताच्या वर्त्या जिवितान वांटेली जाता आसतना तेस्ट मापाचें फळ दिवंक आमी सकतल्या अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्यांत म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली पांच संಕು 185 185 सोम्या जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका सोम्या जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका ए जेजूये काळजांत म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या ए जेजूये काळजांत म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या दिताय म्हणो जिविताचो तोन सोम्या रायकाळ जासो दिताय म्हणो जिविताचो तोन सोम्या रायकाळ जासो ए जेजूये काळजांत म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या ए जेजूये काळजांत म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या सोमी मुझो साला तुझो मोग म्हाका दिला
ngồi số mi mù số xa lại Tuzo mong makanilay Giêsu cõi giông một cha भर काळीज हे मोगान तुझ्या जेजू ये काळजात मुझ्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या अग्नि के कोळसगी मैंने दैवी तोचे निर्मणे अग्नि के कोळसगी मैंने देवी तोचे निर्मणे ते जेजू ये काळजात मुझ्या मोर काळीज हे मोगान तुझ्या हे जेजू ये काळजात मुझ्या मोर काळीज हे मोगान तुझ्या हांवें केल्लीं आनी ताचे वर्ती कामां तुमी करूंक शकतल्यात केन्ना तुमी म्हजें तें एक जावन रावतात तेन्ना प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या तारोका तुजो पोच जेजू राष्ट्राचो उजवाड पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत तुजें तारण पावो आनी समेत मनशां सश्ण जिवीत दिवंक आमच्या मदें आयलो आमच्या उदेशो उजवाड राष्ट्राचेर पांको जेजून जिखलेले सोडून आमकां देशाच्या आनी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावो आनी जिवीत गुडाच्या रुपान ते जेवणार आमकां मेळ्ळां तेंच आमकां आनी सर मनशां सर्गा महिमे भोगो मेळो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमच्या सोबे आसो आनी सर पद वेदाधे बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन क्रिस्ताच्या सक्तीन यथेश्ट मापाचे कार्यां रुपी जावच्याक वचोन आज क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची बोडका तुम्ही दयेकर मुखार येवचे आनी तुमचे मानाची वात आमच्या पाद्राबातावन आमी काण घेवची I1 डी अल्मेडा ब्रह्मवार ज्योती आणि जेनिस रॉड्रिगस विजय लिओन रूथ डिसोजा संतकट्टे हेलेन आस्मिन लोबो आणि कुटुंब केम्मन क्वीनी डी अल्मेडा संतकट्टे प्रीत जॉयस मतायस दुबय आणि 25 किलो तांदूळ दिला आयच्या जेवणाक लुसी रोड्रिगास उप्पूर आणि क्लोटिल्डा मारिया मतायस उडपी मोगाचनो तुमकां देव बरें करूं मरिया मायचें बेसांवां आशिर्वादा तुमचेर हांव मागतां उणी आसा त्या लावणी उपरांत तुमी स्टेला मारीस मंडपाक वचें सर गरजां खातीर आमी मागया कणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर कणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती वेलंतणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून
नितळी अवंकारी भोव भगेवंत दिनादी जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससांतां तुका विसरून काडली देव पुताक तूं गर्भेत समोरच्या वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्सां आनंदसो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवं वा तो आनीक इसळ वाडोवंक हांव भोव सर अत्रेकता हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतला तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका वाटय तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयो आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरोबसून आनी तुज्या बळवंत ससायच्या आदारार हुंडोवन भोव कर्तबणी हांव तुज्या लागीं परतता ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर देवाची भगेवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर नाहीतर म्हाका ती कर्जाचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागता ते सवा ह्या परी आसात तेगांक मेळोवंक आसचे पयशे वेगी मेळोवंक दोगांक बांयत बरें पियोवचें उदक मेळोवंक 7 जाणांक परगांवाक वेची विजा मेळोवंक 6 जाणांक समस्या परिहार जावन बेगीनच काजर जावंक 5 जाणांक कामांत तृप्ती आनी समाधान लाभोवंक परगांवान काम करच्या भयणीक मोतीक समाधान मेळोवंक 14 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 14 जाणांक बरें काम मेळोवंक 4 जाणांक शिकोवंक बरी मोत थ्रोट कॅन्सर गूण जावंक परिक्षा बऱ्यान बरोवंक 9 जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक दोगांक कोर्ट केसींत बेगीनत परिहार मेळोवंक 14 जाणांक पेंकट दूख गूण जावंक 16 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश मेळोवंक 16 जाणांक MBBS सरकारी सीट मेळोवंक 17 जाणांक कुटुंबांत घोव बायलां मदें आसचे समस्ये परिहार जावंक 18 जाणांक ह्या तेगांक BP शुगर आनी सर पिडा गूण जावंक 12 जाणांक आर्थीक परिस्थितीन सुदारणें जावंक 16 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 5 जाणांक रावोंक बरें घर फावो जावंक 8 जाणांक पांय आनी गांठी दूख गूण जावंक बोळ नातलेल्या एका भुरग्याक चलोवंक आनी बसोवंक जावंक ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 5 जाणांक जागो बऱ्या मोलाक विकोन वचोवंक दोगांक बेगीनच रीण फारीक जावंक डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 4गांक आमाल पियोवणें पयस वचोवंक दोगांक सर कश्ट पयस जावच्याक दिल्लें भांगार पाटी मेळोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक पांयांक जाल्लो गायी गूण जावंक मोगाच्या न्हू ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरया माये लागीं सांगाता आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या नामारिपांत तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका आसची वती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी वरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या खुशी आसतना ताणें तुज्या कर्तव्यान खालसावन पेटयल्या सैमत्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंत मरे देवाचे मये अमाप्यान खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंत मरे देवाचे मये अमाप्यान खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंत मरे देवाचे मये अमाप्यान खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन ये देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल भगवान पयले बोटी परत्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सगळींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळी मोतयां हे जावं दीत म्हूण हांव खुशी वरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत
ती परसरान वाडोंगरीत म्हणत रेट्टा येसुचे बुजावणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुजे लागीं परत जोन मागता तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिपास जोन दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता तुज्या मनाक येदोळपर्यंत मनशान केली सर बरी कामां जेच्या मोगान काळजाच्या मोगान तुझें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासून वो कर्तपणी हांव तुजे लागीं परत जोन मागता आयकून म्हजी कालती मागणी आनी जोन दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आदर धणे रचला सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजेशी पावों दी सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो प्रार्थुया हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाई लागी आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सष्णाच्या सष्णाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय असो तुमकां राखोंक तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रास करता सष्णाच्या सष्णाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. कोकणी भक्ती गीता 977.
आमच्या बापाची आणि पुताची आणि